आमी फाल्यां संभ्रमतांव आनी पास्काच्या कालाचो दुसरो आयतार जावन आसा दैवीक काकुळटेचो आयतार. जेजू सिस्टर फावस्तिनाक दिश्टीक पडल्या वेळार तें पिंतूर आमी पळयता, दैवीक काकुळटेचें पिंतूर तिका दाखयली ती दिसोन. तिणें एका कलाकाराक सांगलें तशें तें पिंतरोंक, पूण तें पिंतूर पळयल्या वेळार तिका खुशी जाली ना, कित्याक तिणें पळयली दिसोन आनी पिंतूर आयिल्लें पिंतूर समा ताड पडनातलें. तवळ जेजून तिका सांगलें मुख्य विशय पिंतूर न्ही, पूण त्या पिंतुरांत मेळचो संदेश आनी देवाच्या काकुळटेचो संदेश. आनी जेजू तिका म्हणलो, जो मनीस म्हज्या दैवीक काकुळटेचेर फाती येता ताका हांव बिरमोतीचो काकुळटेचो दर्योत्त वळासो करतलो, ताच्या पातकांचे बोक्सांनी हांव दितलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, फाल्यां दैवीक काकुळटेचो आयतार जावन आसा आनी आयच्या दिसा तुमी हांगासर आयल्यात ह्या देव तेंपलाक पूर्ण शेताक देवाचें उतार आयकूंक, नियाळ करूंक, मिसाचें बलिदान भेटोवंक, वेलांकनी सायबिणी लागीं तुमच्या सर गरजां खातीर मागूंक हांगासर तुमी आयल्यात. हांवें केदाळे 2 संगती सांगचे. पयलें जावन आसा आमचो देव जेजू जिवंत देव. बावडटान ताचे लागीं आयिल्ल्यांक तूं केदाळे खाली हातांनी पाटीन धाडिना. वच तुज्या बावडटान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कड ताणें दिलें. आमचो देव कोणाचो रीणकारी जायना. आमी ताका दिल्ल्याच्या की 100 वांट्यांनी तो आमकां पाटीन दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, वेळ आयचो अर्द दीस तुमी ताका दिला आनी तुमकां 100 वांट्यांनी तो पाटीन दिता. पयशे न्ही, शांती, समाधान आनी बरी भलायकी. आमची माय तशेंत आमी तिच्या लागीं मागता आसतना म्हणटा तुज्या आश्रयाक दावुल्लो, तुजी ससाय मागुल्लो, कोणूच निराशी जावन फाटी वचोंक ना. आमची माय आमकां निराशी करना, खाली हातांनी फाटीन धाडिना. तुमकां धाडिना मोगाच्यानो. देखून रेतिरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. दुसऱ्यान आज ही रेतीर चलोवन व्हरोंक आमच्या मदें आसात मानादेक बाप पियूश डिसोजा, शिवमोगा देशीस, पयस जावन ते आयलात आनी हर एक फावटी हांगासर येवन रेतीर चलोवन व्हरतात. देवाचें उतर म्हूण मिसाचें बलिदान भेटोवन आराधन भेटकर आमकां आमच्या खातीर मागतात. तांकांय हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवी स्वागत म्हणटा. आमचे भाव जॉन डिसोजा हर एका सोनवारा हांगासर येतात आनी आमकां गितां गावून वाजंत्रां वाजोवन अर्गां स्तुती चलोवन व्हरून आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्ल्डाचे आसात, हे रेतीर टॅलिकास्ट करतात, तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. Praise the Lord. Praise the Lord. Argant ka sumyan Jesus. Argant ka sumyan Jesus. Oglapt ka sumyan Jesus. Oglapt ka sumyan Jesus. Aradant ka sumyan Jesus. Aradant ka sumyan Jesus. Mant ka sumyan Jesus. Mant ka sumyan Jesus. Gaurav ka sumyan Jesus. Gaurav ka sumyan Jesus. Din vastant ka sumyan Jesus. Din vastant ka sumyan Jesus. Akanit ka sumyan Jesus. Akanit ka sumyan Jesus. Argant ka sumyan Jesus. Argant ka sumyan Jesus. Oglapt ka sumyan Jesus. Oglapt ka sumyan Jesus. Argant ka sumyan Jesus. Argant ka sumyan Jesus. Hallelujah. 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 ಗಚನು ಅಮ್ಕ ಕಳಿತಸಲೆ ಗೀತ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. गीता मरिफात पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकाराक अर्गां दिवन ही गीत आमी सांगत गावया. उतरां अशीं आसात. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. उबेरावेगे 66 बुक आसा तुमच्या कडेन, पेज नंबर 66. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ,
ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವದ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ಜಯವ ನೀಡುವರು ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವವರು, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ರಾಜರು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜರು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು, ಈರೇ ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಾಯಕರು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯಾವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯಾವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕರು. Hallelujah, 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ.
ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 दोळा मेदांकिया आज आमी सुमेच्या पांयां तळा आयल्या. वेळंगणी मायेच्या ह्या पुनशतांत आमी थोडोसो वेळ सुमेची उतरां आयकूंक, आराधना वेळार सुम्याक आमी भेटोवंक, ताच्या नदरगल आमच्या जिणेचेर परिवर्तन बदलावण हाडूंक, आमचे कश्टांचें उणेपणाचें दुखाचें जिवीत ताका समर्पण दिवन तें हळू करूंक, आमचें वजें हळू करूंक आमी सुमेच्या पांयां तळा आयल्या. तर आमी हाडिल्लें हर एक खंत बेजाराई उणेपण अस्कतकाय दूख असमाधान हर एक की आमी समर्पण दिवया. थोडोसो वेळ आमचे दोळ्या आमी दांकया. जें कितें ते सांवाज आमी हाडल्यात, आंगोणे आमी हाडल्यात, हर एक ताका आमी समर्पण दिवया. हर एक समजून घेवचो देव, आमचे कश्ट दूख उणेपण अर्थ करून घेवचो देव. संवसार तुका संडीत तरी हांव सणसो ना म्हणलो आमचो देव. भियेनाका, निराश जायनाका, बेजार पावनाका. जेजू तुजी मागणी आयकुंच्यो दीस हो दीस जावन आसा. होच तूं सोमेचो हजारपणाचो दीस. तुज्या घराण्यांचेर भुरग्यांचेर हाती घेवच्या हर एका कामांचेर आशिर्वाद घालचो दीस. ओ येसुवे निन्न सेवे ना माडवे. सोम्या हांव तुजी सेवा करूंक येता. तुजी सेवा करची म्हळ्यार बरी खबर प्रगट करची. तूं दयाळ काकुळदार हर एकल्यांची मागणी आयकताय. आमकां हर एकल्यांकी कुरपेन बरतय म्हणलें संदेश दिवचें. सोम्या हांव तुजी सेवा करूंक येता. म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पण दितां. ओ येसुवे निन सेवे ना माडवे. ओ येसुवे ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವಾ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ವಯಸ್ಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವಿತವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. म्हजी खंत बेजाराय उणेपण आसकत काय तुका हांव समर्पण दितां. म्हजें उणेपणाच्या जिवितान आसकत काय जिवितान असाध्य म्हणचें भोगिल्ले वेळार तुका हांव समर्पण दितां. तुजें तें असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना सोम्या. हर एकी साद आसा. एवरीथींग इज पॉसिबल टू यू. दोळे दांकया. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. जेजू आमचे मदें आसा. आमी ताच्या हजारपणान मागले हर एकी तो आमकां फावो करता म्हणलें बावडटा. ताजें उतर आमी आयकूंक वता आसतना तें उतर आमकां हर एकल्यांकी सुटका दिवन दी.
ती उतर आमकां बरोवसो दिवंदी, ती उतर आमकां दादोशी करून दी. उदंड मापान आमच्या घरांचेर आशिर्वाद दिवची उतरां जावन दी. ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವಾ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವಾ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ, ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ನೋವುಗಳ, ಜೀವಿತದ ನೋವುಗಳ, ಜೀವಿತದ ಕಷ್ಟಗಳ, ಜೀವಿತದ ಕಷ್ಟಗಳ ನಿನಗೆ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನಿನಗೆ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವನ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಪೆ, ಜೀವನ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಪೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ,
ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. पवित्र आत्मा आमकां मागणी करूंक कुमा करता. पवित्र आत्मा आमी सुमेंचें उतर आमी आयकत आसतना, पवित्र पुस्तकाचें उतर आमी आयकत आसतना, देवाचें उतर आमी नियाळत आसतना आमकां हर एकलें कितें समजून घेवंक कृपा पवित्र आत्मा दिता. रोमाकारां बरयलें पत्र 8 अध्याय 20 आनी 5 आनी 6 वर्ड 25 and 26 वर्सेस थंयसर पळयता आमी पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर समजूंक कुमो करता, मागणें करूंक आमकां कुमो करता, आमा पासून बापा लागीं विनंती करता. त्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें स्वागत करया. आमी आयकूंक वचचीं ती सोम्यांचीं उतरां आमकां हर एकलें की बरवसो हाडून दी, दैवी काकुळतीचो अनुभव आमकां जडून दी. आमी हर एकलीं बरवशान जियोंक कृपा दिवन दी. सांगात मेळ हे गिता मारिफात पवित्र आत्म्याक आमचे मदें स्वागत करया. पवित्र आत्म्याचें गीत पाण संको 140 आणि 9 149 149 पेज नंबर. ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು. ಪವಿತ್ರರು ಅನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರರು ಅನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ, ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು, ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ, ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು, ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು. ಪಂಚಶತಮದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ. ಪಂಚಶತಮದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಚಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು, ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀ ಬೇಗ
ಬಾಬಾ ಶಕ್ತಿ ಚಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪಾವನೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸಮ್ಮ ಪಾವನರೇ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸಮ್ಮ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು Alleluia, 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 Alleluia. ಮತ್ತೇವ ಪ್ರಭುಮಣೆ ಸುವಾರ್ತ 14 अध्याय 7 13 तावन ही खबर आयकताच जेजू थंयचो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो पूण ती खबर मेळटाच लोक शहरांतावन पांय वाटेन हरिहरीनी ताचे पाट धरून गेलो अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो वोडेक लोकां जमो देखून ताजें काळीज कणवडलें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येताना ताजे शिस ताजे सशी येवन म्हणाले ही एकसुरी सुवात आनी वेळी उतारलो लोकांक दंड सोड हळ्ळेक वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलां घेवन दी पूण जेजून तांकां जाप दिली ताणें वेची गरज ना तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले आमचे लागीं हांगा कांयच ना आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 माशल्यो. जेजू तांकां म्हणालो ते म्हाका हांगा हाण दिया आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 माशल्यो हाती घेवन सर्गार दीस लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले समेस्त जेवन दादोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवले दादले मनीस 5,000 जातीत. देवाचें उतार हे वाकणी तुका क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बसा दायकन बसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां तुका सम्या जेजू, स्तुती तुका सम्या जेजू, Semyan Jesu. आराधन तुका सम्या जेजू, Aradan tuka semyan मान Jesu. तुका सम्या जेजू. Man tuka semyan Jesu. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमी आयचे रितीर वा नोवेन आरंभ करता आसतना एक गायिल्लें गीत आसा अगत्यವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು, अगत्यವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು. मगाच्यान तुमकां हांगासर आसतलीं सट्टावो भुरग्यांची आवय बापूय आसात, मलगडी हांगासर आसात, मलगडी हांगासर आसात. तुमकां एक सवाल, तुमी तुमच्या कुटुंबा जिवितांत काजारी जिवितांत मस्तो त्याग तुमी केला, मस्तो त्याग तुमी केला. त्याग कित्याक केला तुमी म्हणलें सवाल विचारल्या वेळार हर एका आवय बापायच्या मतीक येवचें आमी आमच्या भुरग्यांचो मोग करता, आमी आमच्या भुरग्यांचो मोग करता. आतां भुरग्यांची परिक्षा जाली, रिजल्ट आयिल्ल्या वेळार मस्त संतोश म्हणशें भोगलें. रिजल्ट येवन मुखार कशें भुरग्यांक खंयच्या कॉलेजीक घालचें, खंयच्या इस्कॉलाक घालचें म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार परत्यान मस्तो त्याग करिचें पडटा. भुरग्यांनी इस्कॉला वचूंक आराम केल्ल्यान आनीकय त्याग करिचें पडटा. आवय बापूय हर एक दीस म्हणलें बरी भुरग्यां पासून त्याग करतात. त्याग कित्याक म्हळ्यार मोग कितें म्हळ्यार आमी समजून घेवचें जाल्यार त्याग म्हणलें कितें म्हूण समजून काडचें. मोग म्हळ्यार त्याग, त्याग करचें म्हळ्यार मोग.
मोग करूंक कारण कितें गे म्हळ्यार हांव त्याग केल्यार मात्र मोग करेन जाल्यार करूंक जायना. आमी कम्फर्टेबल जिवितान जियेत आसतना आमी मोग करूंक जायना. त्या देखून मोग करचें म्हळ्यार पयली सोबाय मात्र न्ही मोगाचें न्हू. मोग म्हणल्यार खरो अर्थ जेजू आमकां सांगता. कुर्सार मरून हात विस्तारून आपलो प्राण सोडून तो सांगता मोग म्हळ्यार त्याग. मोग म्हणल्यार 2 अक्षरांच्या शब्दाक आनी 2 अक्षरां कुडसून जेजू म्हणटा मोग म्हळ्यार सॅक्रिफीस, त्याग, त्याग करचें. त्या देखून मस्त त्याग आमच्या जिवितांत आमी करीचे पडटा. आमकां तें जाय म्हणशें बगता जाल्यार आमच्या दोळ्या मुखार भुरग्यांचो फुडार मुखार आयिल्ल्या वेळार आनी कितें गे आजिकी वर्ते मुखार आयिल्ल्या वेळार आमी हें नाका मागीर पळया आनी मुखार पळया म्हणून मस्त आमी त्याग करता. कित्याक त्याग करतात गे म्हळ्यार तुमच्या कुटुंबांचेर, तुमच्या घरच्या सदस्यांचेर, विशेश रितीन भुरग्यांचेर तुमकां मोग आसा. आनी फाल्यांच्या दिसा आमी दैवीक काकुळतीचें फेस्त आमी आचरण करता. दैवीक काकूळ देव कित्याक आमचेर इतली काकूळ दाखयता म्हळ्यार देव आमचो हर एकल्याचोय मोग करता. देव आमचो हर एकल्याचोय मोग करता. मगाच्यान जेजून सांगली उतरां थोडी विसून काण आमी नियाळीची जाल्यार आज आपणाचो मोग करतलो म्हळ्यार इश्टा पासून जीव दिवंक साबार जाणां मुखार येवंक पुरो. साबार जाणां मुखार येवंक जाल्यार आमी पातकी जावन आसतनांत पातकांत बुडिल्ल्या वेळारात एका अपराध्या विशयांत जेजू आपलो प्राण दिता म्हळ्यार ताचे की व्हरतो मोग ना. आनी लुकाच्या सुवार्थ्यांत 15व्या अध्यायान 3 ओपारे आसात. 3 ओपारेचे लास्ट लायन अशें आसा. अखेरीची लायन कितें म्हणटा गे म्हळ्यार सर्गी केदाळा संतोष जाता गे म्हळ्यार सर्गा राजान केदाळा संतोष आसा गे म्हळ्यार केदाळा एक पातकी आपली सगळी जिणी परिवर्तन करता. केदाळा सर्गार व्हडलो एक संतोष दबाजो आचरण जाता खंय. पळय मगाचे न्हू पातकी विशयान कोण चिंता. एक दुबळ्या व्यक्ती विशयान कोण आलोचन करता. एक निश्ठूर जाल्ल्या व्यक्ती विशयांत कोणीय नाका म्हूण सांडिल्ल्या व्यक्ती विशयांत कोण ताचो मोग करता. कोणाक ह्या संवसारांत कोणूच ना म्हूण बगता तांकां तांचो देव आसा म्हणल्यार हिंस उतरां कारण जावन आसात. लुकाच्या सुवार्थ्यांत 15व्या अध्यायान सांडून गेल्ल्या वेळार हर एकलीं सुकून गेल्ल्या वेळार कोणूच नाका म्हूण गेल्ल्या वेळार निराश जावन आसलेल्या वेळार तुजे नावी पातकांत बुडिल्ल्या वेळारय सर्ग संतोष पावता. कित्याक अशें घडटा आमी देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार देवाची काकूळ तो पयले मुखार येता. मगाच्यान जजमेंट न्ही पयले देवाची काकूळ तो मुखार येता. कित्याक अशें म्हणलें सवाल विचारल्या वेळार देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गी. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गी. तांणी केल्लें सूख म्हूण देवाक कळीत आसा. आमी अपराधी म्हूण कळीत आसा. आमी कितलें व्हडलें सूख आदारलां म्हणून कळीत आसा. जाल्यार देव तुवें कितें केलें म्हूण विचार. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव आमकां हर एकलें समजून घेता. तो काकूळदार. जो आमच्या सुवार्थ्यांत 8व्या अध्यायान जॉन चॅप्टर 8 थंयसान पयली वळतन आमी वाचून गेल्यार प्रद्वारांत सांपडलेले स्त्रिये विशयांत आमी आयकता. थंय आयकत आसतना पयलें परा कितें घडलें तें तुमी वाचा. लास्टाक कितें घडलें तें भोव गरजेचें. थंय आसतले लोक सांगात ते पुरा मुखेली सांगाता मेळून जेजूक उतरांनी शिरकून गेलच्या खातीर जेजू मुखार ह्या स्त्रियेक आपोवन हाडटात. तिच्या मुखार हाडिल्ल्या वेळार जेजूक पळोवन ते म्हणटात मोइजेचें कायदे अशें म्हणटात तूं कितें म्हणटाय. तें भोव गरजेचें. जेजू कितें म्हणटा म्हणलें गरजेचें. आनी त्या वेळार जेजू तांकां पळोवन म्हणटा तुमचे मदें कोणी तर एकलो पाताकच आदार नातलो व्यक्ती आसा जाल्यार ती पयलो फातर मारून दी. येदोळ पर्यंत पाताक करनातलो व्यक्ती आसा जाल्यार पयलो फातर मारून दी. आनी थंयसर देवाचें उतर आमकां सांगता जो आमच्या सुवार्थेन 8व्या अध्यायांत मालगाडींतून लाना पर्यंत सगळीं थंयतून गेलीं एकलीं तें रावन म्हळ्यार पाताक करनातलीं कोणूच नात. देवाच्या काकुळतीच्या विशयांत आमी नियाळत आसतना आमी देवा बरी काकुळदार जावंक आमकां आपणे आसा. बाप दयाळ आनी काकुळदार ताचे सारकें जावंक आमी आज मागाचे देवाचो आदार.
तातूंत थंयसर आमकां कळटा देव कितलो काकोळदार गी म्हूण. हांवें आनेकल्याक तूं चुकीदार म्हूण सांगचे पयलें, तूं अपराधी, तुवें चूक केलें, तुवें पाताक आदारलें म्हूण सांगचे पयलें देव आमकां विचारता तुवें पाताक केलें गी ना गी म्हूण, तुवें पाताक केलें गी ना गी. ताका लागून आमकां आपण कितें गे म्हळ्यार आमी हर एकलीं संवसारान जियोवची पातकींच. तातूंत आमी कितें करीचें गे म्हळ्यार हर एक दीस म्हणले बरी देवाची काकुळट आमी मागीची, देवाची काकुळट आमी मागोवंक जाय. तातूंत थंयसर लास्टाक कितें घडलें तें आमकां भोव प्रेरणदायक उतर जावन आसा. जेजू तिका विचारता बाये कोणेंय तुजेर अपराध माडूं ना गे, कोणेंय तुजेर अपराध माडूं ना, कोणेंय तुका शिक्षा दिवं ना गे. ती म्हणटा ना धन्या ना सोम्या, तर कोणेंय दिवं ना म्हळ्यार हांव कितें तुका शिक्षा दिवं. आनी मुखार पाताक आदार नाका, तुजी पातकां मुगसलात आनी मुखार पाताक आदार नाका म्हूण तिका धाडटा. जेजूक तिणें कितल्या वर्सां तो न्हू पाताक आदारला, ल्हान तो न्ही व्हड जाल्लें मागीर कितें पुरा केलां हर एक ताका कळीत आसलें, हर एक ताका कळीत आसलें. जाल्यार तो कितें करता समजून घेता. कित्याक म्हळ्यार मनशाक हर एक पटी देव सेकंड चान्स दिवन आसता. सेकंड चान्स दिवंक कारण कितें गे म्हळ्यार आमचो देव काकोळदार, आमचो देव काकोळदार. आनी काकोळदारा देवाची वळख कशी कळची आमकां, कशी कळची आमकां. आमी वाचता लुकाच्या सुवार्थेंत 9 अध्याय वर्सेस 22. लूक चॅप्टर 10 वर्सेस 22. पूत कोण म्हण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. पुताची वळख कशें मेळ्ळा, बापाची वळख कशें मेळ्ळाची गे म्हळ्यार जेजू क्रिस्त पुता शिवाय आनी कोणा मारिफाती बापाची वळख आमकां मेळना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करूंक कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणायकी तें कळीत करूंक कोणायकी तें नेना, कोणायकी तें कळीत जायना. तातूंत जेजू क्रिस्ता मारिफात देव आमचो बाप कोण म्हूण आमकां जेजू शिकयता. तातूंत आमी लुकाच्या सुवार्थेन लूक चॅप्टर 6:36 जेजू आमकां आपण दिता. आमी कोणा बरी जायचे, आमी कोणा बरी जायचे. मस्त जाणा ताचे बरी हाचे बरी जावंक आसतात. कोणा बरी जायचे म्हणलें सवाल येयल्या वेळार क्रिस्तांवांनी कोणा बरी जायचे. लुकाच्या सुवार्थेन चॅप्टर 6 वर्सेस 36 आमकां आपण दिता. जेजू सांगता तुमी कोणा बरी संवसारान जावंक आसनाकात. कित्याक म्हळ्यार हर एकली लिमिटेड बिईंग्स उणेपणान बरयल्ले व्यक्ती, हर एकलें तें उणेपण म्हणलें आसतात, उणेपण म्हणलें आसतात. मस्त जाणांक फॅन क्लब म्हण आसात, फॅन्स क्लब म्हण आसात, अभिमानीगड बळागा म्हण आसात. ते एक हिरो जावंक पुरो, हिरोईन जावंक पुरो, क्रिकेट प्लेयर जावंक पुरो आनी कोणीय जावंक पुरो, तांकां हर एकलें की एक फॉलोवर्स म्हणले असतात. मग चलो तुमकां हजार जाणां फॉलोवर्स आसूंक पुरो, तुमी थोड्यांचे फॉलोवर्स जावन आसूंक पुरो. एक उडास दवरया, आमी फॉलो करच्या व्यक्तीक ताजें तें उणेपण आसा की ना म्हणल्या वेळार आमकां कळीत जाता ताजें तें मस्त उणेपण आसा, मस्त उणेपण आसा. तातूंत जेजू म्हणटा तुमी संवसारांत कोणाचेय फॉलोवर जायनाकात. तुमी कोणा बरी जायचे, बापा बरी तुमी जायचे, बापा बरी जायचे. तातूंत लुकाच्या सुवार्थेन चॅप्टर 6 वर्सेस 36 कितें म्हणटा आमकां जाया तुमी दयाळ जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तशी तुमी जाया दयाळ. आमी हर एकलीं दयाळ कित्याक म्हळ्यार आमचो बाप दयाळ. हांगासर आमकां 2 संगती जेजू आपण दिता. पयलें जावन आसा आमी कोणा बरी जायचे म्हणलें सवाल आयल्या वेळार जेजू म्हणटा आमकां संवसारांत कोणा बरी जावंक आशेनाकात. कोणा बरी जाया, बापा बरी तुमी दयाळ जाया, बापा बरी तुमी दयाळ जाया. दुसरें जेजू आमकां अनेक संदेश दिता. तें कितें गे म्हळ्यार बाप म्हळ्यार कोण, बाप म्हळ्यार रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. निर्गमन पुस्तक चॅप्टर 34 वर्सेस 6, निर्गमन पुस्तक चॅप्टर 34 वर्सेस 6 सांगता आमकां बाप कोण, देव दयाळ, देव काकुळदार, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो 1000 पिळगे पर्यंत आपलो मोग सांबाळचो देव जावन आसा. निर्गमन पुस्तक चॅप्टर 34 वर्सेस 6 थंयसर. देखून बाप कोण, बाप दयाळ, बाप दयाळ. देखून जेजू म्हणटा तुमी कोणाय बरी जावंक आशनाकात, बाप दयाळ, बाप दयाळ. दुसरें जेजू म्हणटा कोणा बरी जायचें म्हणलें सवाल आयल्या वेळार जेजू आमकां सांगता तुमी संवसारी व्यक्ती बरी जायनाका. देखून आमकां सांगता जेजू मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 48 माथेवाच्या सुवार्थेंत 5वो अध्याय
48 ओळ 48 ओळीन जेजू आमकां सांगता, जसो तुमचो सर्गींचो बाप बरो सर बरो तशें तुमी जाया सर्व बरी बेश्टे वगेत बरी न्ही, सर्व बरी आमी जायचे. म्हाकाच्यान कोणा बरी जायची आमी, बापा बरी आमी सगळीं बरी जायची. बरी जावंक आमकां हर एकलें की आपण दिलें. कन्नड बायबलांत परिपूर्ण रागवदो, परिपूर्ण जाया, संपूर्ण जाया, तुमी संपूर्ण जाया. तर आमी संवसारी जियेतना परिपूर्ण जावंक साद आसा की परिपूर्ण करूंक म्हणून तो आमकां हर एकलें की आमी परिपूर्ण जायचे म्हणून तो आमकां हर एकलें की एक सक्रमेंट दिला. तें जावन आसा प्रायश्चिताचें सक्रमेंट. थंयसर वचून आमची पातकां आमी वळखत आसतना आमकां हर एकलें की पातकां जेजू बक्षिता, हर एकलेंची पातकां जेजू बक्षिता. एक दीस एकलो अनबबर्ती म्हळ्यार क्रिस्तांव न्हय आसलो आमचो भाव येवन एक दीस अशें उलयतना ताणें विचारलें एक सवाल, फादर क्रिस्तांवांक एक सक्रमेंट म्हणलें आसा खंय? तांणी कुमसारांत पातकां सांगिल्ल्या वेळार तांची पातकां पुरा जेजू बक्षिता खंय? तर म्हजें एक सवाल कितें गे म्हळ्यार पातकां बक्षिल्ले मागीर परत पाता करयात गे, परत पाता करयात गे. पातकां बक्षिल्ले मागीर परत पाता करयात गे. पाता करयत जाल्यार तर कुमसाराक वयचें कित्याक? कुमसाराक वयचें कित्याक? थंयसर कितें मेळटा आमकां? कितें मेळटा? तुमी कितें म्हणटात? ताका तो म्हणलो तर कुमसार जायना जो. कित्याक म्हळ्यार कुमसार जाल्यार परत परत तिनच पातकां करचीं जाल्यार आनी कित्याक कुमसार जावचें गे? ताका हांवें सांगलें कुमसाराक गेल्ल्या वेळार आमची पातकां वळखल्ल्या वेळार एक आमची पातकां आमी आमच्या देवा मुखार वळखता, दुसरें तो आमकां बक्षिता, तिसरें जावन आसा कुमसाराच्या सक्रमेंतांत पातकांचेर जैत व्हरूंक आमकां हर एकलें की खुरपा लागता, खुरपा आमकां लागता. तातूंत आमी कितें करीचें? आमी पातकी म्हूण पयलें वळखता, पातकी म्हूण आमी पयलें वळखता. सायकोलॉजी प्रकार कशें गे म्हळ्यार आमकां बेन दिसल्या वेळार आमी पयलीं आमकां सांगिचें की आमकां वय म्हाका बेन दिसता, ना म्हाका बेन दिसना, बेन दिसना, बेन दिसना म्हणचें न्ही गे. पयलें कितें म्हणचें खंय? वय म्हाका बेन दिसता, आय एम फ्रायटंड, आय एम वीक, म्हणजे उणेपण आसा, वय म्हाका हांवें पयलीं हांवें एक्सेप्ट करचें खंय. एक्सेप्ट केल्ल्या मागीर स्लोली आमच्या कुडींत मोतयेन कितें परिवर्तन जाता तें कुडींत परिवर्तन जावंक आराम जाता खंय. तशेंच पयलें कितें करीचें म्हळ्यार हांव पातकी म्हूण वळखचें. केदाळ हांव पातकी म्हूण वळखता. तेदा लुकाच्या सुवार्तेंत 15व्या अध्यायांत ते 3 वपरान लास्ट उतरां सांगतात कितें गे म्हळ्यार तुजे नावी सर्गी व्हड एक संतोष दाबाजो चलता. कित्याक म्हळ्यार तुवें तुजी जिणी परिवर्तन करूंक पयलें मेट दवरलें, पयलें मेट दवरलें. ते देखून बापा बरी तुमी जाया दयाळ. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव दयाळ, देव दयाळ. निर्गमन पुस्तकांत आमी वाचता 34 वर्स 6 देव जावन आसा काकुळदार, देव दयाळ, देव काकुळदार, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलोलो देव. त्या देखून बाप कोण म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार जेजू देवाच्या पुता शिवाय आनी कोणीय आमकां बापाचो वळख करून दिना. त्या देखून पळय जेजू आमी सुवार्तेंत वाचून गेल्यार थंयसर साबार घडीत जेजू एक संदेश आमकां हर एकलें दिता. एक संदेश जावंक पुरो लुकाच्या सुवार्त्यांत 15व्या अध्यायांत, जॉन चॅप्टर 8, साबार जाग्यार आमी पळोवंक गेल्यार जेजू आमकां एक संदेश दिता. पयलें कितें गे म्हळ्यार यू आर सन फस्ट, सिन्नर नेक्स्ट, सिन्नर सेकेंड. पयलें कितें गे म्हळ्यार आमी देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार देव कोणाकी तूं पातकी, तूं पातकी, तूं पातकी म्हूण सांगिना. तो आपलो भुरगो म्हूण स्विकार करता. लूक चॅप्टर 15 पळया, 3री वपार, वेंचीक पुताची वपार. तो कितेंय आसूंक पुरो, कितलें होगडेला जावंक पुरो, बापाय मेला म्हूण सांगून आस्तूच वेला ताणें तितलें पुरो केला जाल्यार आनी जुदेवांच्या कायद्या प्रकार, नियमा प्रकार कोण पूत आस्त व्हरून गेल्लो पूत परत्यान पाटी येता, ताणें घरा येवचे बरें ताका पात्रय जें आसलें तितलें पुरो आसलें रे. बाप कितें करता? पयलें ताका आपलो पूत म्हूण स्विकार करता. कित्याक म्हळ्यार तो ताजो आणकी मोग करता, आणकी मोग करता. तो जावन आसा, ती जावन आसा काकुळत बापाची. कोरिंथकारांक बरयल्लें 2ऱ्या पत्रांत 5वो अध्याय 17वी ओळ. देवाच्या मुखार आमी आयिल्ल्या वेळार कोण? देवाच्या मुखार आमी आयिल्ल्या वेळार कोण? पयलीं आमी देवाचीं भुरगीं. वी आर सन्स फस्ट, डॉटर्स फस्ट. ताचे मागीर
आमी सिन्नर्स त्या देखून पळया जेजू विचारता त्या स्त्रियेक बाये तुका कोणेय शिक्षा लावना गे तुज्यार कोणेय गुन्हे हांव मांडूं ना गे कोणेय तुका शिक्षा दिवना गे ना सुम्या कोणेय दिवना तर हांव कित्याक दिवं ती देवाची काकूळ जेजू सबार रितीन आमकां कळीत करता देव काकूळदार कोरिंथांकारांक बरयलें दुसरें पत्र 5 अध्याय 17वी ओळ तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना जाता म्हळ्यार जेजूची वळख आमी जावची आनी ताच्या मुखांतर आमी बापाची वळख करून घेवची म्हळ्यार आमी जेजू क्रिस्ता थंय जियोंक आमी प्रयत्न करचे जेजू क्रिस्तान जियोंक आमी प्रयत्न दोन कोण जेजू चडशें येता तो नवी रचना जावन पाटी येता म्हाका पळया सुवार्थेंत आमी वाचून गेल्यार माते बतोन मार्क लोक जुवाम सुवार्थेंत वाचून गेल्यार जेजू सरशी आयिल्ली कोणाय निराशी जावन पाटी वचूनात हर एकली दादोशी जावन पाटी गेली आयच्या वंजलांत आमी वाचलें तुमी आयकलें लोक आयलो बुकेन आयिल्लो आनी जेजू तांकां पळोवन तो कळवळटा इतले कश्टांनी म्हळ्यार लोक आयला जेजू मातशें आनी तो दोणयेचेर गेल्यार लोक पांय वाट्यांनी सल धांवून म्हणलें बरी जेजूक पळोवंक म्हण येता आनी तो ताका पळोवन बिरमत पावता कित्याक म्हळ्यार आमचो देव काकूळदार हर एकलें समजून घेता त्या देखून थंयसर आमी आयकता देव काकूळदार आनी कोण जेजू सरशें येता कोणायक तो रिते हातान पाटीन धाडना एकलो मात्र पाटीन गेल्लो रिते हातान बेजारायन पाटीन गेल्लो कोण तो ग्रेस्त तरणाटो कित्याक म्हळ्यार ताका जेजूक समर्पण दिवंक तो ताणें इन्कार केलें वेताना बेजारायन पळय कोणाक परत जेजू थंय जियोंक आशेता तांकां हर एकलें की उदंड मापान आशिर्वाद जेजून फावो केलें देंवसार लागले एका व्यक्तीक जेजून सुटका दिल्ली ताच्या मागीर तो जेजू परत्यान आपलें पैण मुखार सरता आसतना जेजू सांगता तो येवंक आशेता सोम्या हांव येता म्हूण तो परत चेक येतालो हांव येतांच कित्याक म्हळ्यार हांवें ती काकूळटीचो अनुभव जोडला इतलीं वर्सां तसली काकूळट म्हाका मेळूना हांव रिजेक्टेड पर्सन जावन जियेतालो आतां हांव तुजी काकूळटीचो अनुभव हांवें जोडला त्या देखून हांव येता म्हणले वेळार तो कितें म्हणटा जेजू तुवें काकूळटीचो अनुभव जोडलय देवान तुजेर कितें बरेंपण केलां देवान तुजेर कितें बरें आशिर्वादां वतल्यात उदंड मापान आशिर्वाद दिला कशें तुका सुटका दिला तें हर एक तुवें कितें गरजेचें तुज्या कुटुंबांतय तुज्या शेजारांतय तुज्या कुटुंबा सांद्यांतय आनी तुज्या हडलेंत वचून तुवें कितें करीचें हर एकलें ती बरी खबर परगटीची तर आमकां एक बरी खबर परगटूंक आज आपण आसा बरी खबर कितें देव काकूळदार दुष्ट शिक्षका शिष्ट रक्षका आमचो देव न्ही दुष्ट शिक्षका म्हळ्यार कोण परा पाताका धरता कोण परा अपराधी जावन आसात तांकां हर एकलें की शिक्षा लावचें संवसारान शिकोवचें शिकापी देव शिकयता आमकां 1 पटी न्ही 2 पटी न्ही 4, 5, 6, 7 पटी न्ही 7च्या 70 पटी म्हळ्यार अनलिमिटेड बक्षाणें आमी दिजें कित्याक म्हळ्यार देव आमकां हर एक घडी म्हणले बरी बक्षिता देव काकूळदार जावन आसा देव काकूळदार आनी आमी वाचता मातेवाच्या सुवार्थेंत 6 अध्याय 9 to 13 पर्यंत आमी वाचता आसतना आमच्या बापा मागणें जेजू शिकयत आसतना पळया पयलें पार्ट जावन आसा आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन देवाक अर्गां दिवचें जावन आसा लास्ट एक विशय घालता जेजू तें कितें म्हळ्यार आमी हेरांची पातकां बक्षिल्ले बरीस तुंय आमची पातकां बक्षी म्हणलें सत जेजू दिता तें पयलेंच घालत आसलें ना देवाक आमी पयलें देवाक आमी पूत पयलीं मागीर आमची पातकां मागीर त्या देखून तो जेजू कितें करता लास्टाक करता आमच्या बाबा मागण्यांत लास्टाक म्हणजे खंयचें आमची पातकां बक्षी तुवें बक्षिलय तशेंच जेजू आमी हेरांची पातकां बक्षूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागणें करचें बापा लागीं मी मागचें त्या देखून जेजू पळय त्या मागण्यांत लास्टाक करता कित्याक सन्स फर्स्ट डॉटर्स फर्स्ट सेकंड सिनर्स त्या देखून पवित्र स्नान स्वीकार केल्ली हर एकलीं आमी कोण जावन आसा पवित्र स्नान स्वीकार केल्ली हर एकलीं आमी रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 20वी ओळ आमकां अशें सांगता पूण पातकांचो संको वाडटना ताच्या की अदीक
तमाशानं देवाची कुरपाई वाण गेली. मगाच्यानं देवाची कुरपा कशी वाडली गी म्हळ्यार पातकांचे संख्ये वाडता आसतना देवाची कुरपाई हर एकल्यांकी लाभली. हांव पातकी हें सत जाल्यार आतां हांव सडवण लाभल्लो पातकी कुमसारा गेल्ल्या वेळार हांव एक सडवण लाभल्लो पातकी हांव. जेजू क्रिस्ता मार्फत म्हाका सुटका लाभला. हांव नवी रचना जाला. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी बिणिनो रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5वो अध्याय 20वी ओळ आमी आयकल्ली. पूण पातक्यांचो संख्यो वाडटना ताच्याकी अदीक दमाशान देवाची कुरपाई वाडून गेली. पातकांची संख्या चडटा आसतना पाताक चडटा आसतना ताची की वर्ते मापान कुरपा वाडली. देखून सांत अगस्तीन म्हणटा आदावानी येव पातकान पडुल्लें बरेंकच जालें. कित्याक म्हळ्यार तांणी पातकान पडुल्ले वरवीं पडुल्लें आमकां हर एकलें की उबारोंक देव सर्गारतोनो संवसाराक आमकां हर एकलें की सोदूंक आयलो. आमकां हर एकलें की सडवण दिवंक आयलो. आमी देवाचें मुखामोळ पळोवचें बरी जालें. पळया आमकां देव खंय आसा म्हण दिसना. देखून आमी दिसनातल्या देवा कडेन आमी मागणी करीत. देखून सांत अगस्तीन म्हणटा देवाक आमकां सुटका दिवंक आपल्या पुताक धाडची गरज पडली. कित्याक म्हळ्यार त्या देवाक आमी पळोवंक ताच्या मुखांत देवाक आमी पळोवंक आमकां एक अवकाश मेळ्ळो. त्या देखून जेजू पळया उंडो मोडटना कालसातीन घेवन शिसांक दिवन अशें म्हणटा केदाळा परत तुमकां म्हजो उडास काडीचे म्हणशें बगता. उडास काडीचें म्हणटा हे म्हज्या उडासाक करात. देखून देवाची दयाळ देव काकोळदार देव आमचो मोग करता. हर एकल्यांचो मोग करता म्हूण खंय समजता आमकां देव आमचे मदें जियेत आसतना. मगाच्यान आमी दैवीक काकोळतीचें फेस्त फाल्यांच्या दिसा आचरण करचे संदर्भी सांत फावस्तीन ह्या संवसारांत जेजू बरीत केवल 33 वर्सां मात्र जियेली. तिका मेळिल्ल्या दर्शनांत जेजून तिका 3 मिसांवां दिल्लीं. पयलें मिसांव जावन आसा आत्मे पासो तो निरंतर मागणें कर. देवाचे लेखमीत नातल्ले काकोळतीन अर्पून दिवन मागणें करचें. आत्मेक आमी देवाचे लेखमीत नातल्ल्या कुरपेक आमी अर्पून दिवन आमी मागणें करचें. विशेश तरेन खंयचें आमचें तें असाध्य म्हूण बगता, खंयचें आमचें तें जायनंत म्हूण बगता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो देवाच्या काकोळतीच्या हातांत ताच्या हातांत समर्पण दिया. काकोळदारा सोम्यांच्या हातांत बापाच्या हातांत समर्पण दिल्ल्या वेळार असाध्य म्हणलें मनशाक मात्र देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. हर एकी साद आसा. देखून दुसरें जावन आसा संवसाराक दैवीक काकोळतीची वळख करून दिवचें आपणें. दैवीक काकोळतीची वळख करून दिवची आपणें. तिसरें जावन आसा दैवीक काकोळतीचें संचलन आरंभ करचें. आनी आतां पळोवंक गेल्यार आमी हर एक दिसा एक ना एक जाग्यार दैवीक काकोळतीची भक्त चलंत आसता. आनी ह्या फेस्ताक आमी नोवेने थोडे कडेन आरंभ केला. आनी हर एक दिसा थोड्याच्या घरांनी गेल्यार आमी दैवीक काकोळतीचो तेर्स निरंतर म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांचेर देवाची काकोळतीचे आशिर्वाद आमकां हर एकलें की मेळोवंक जाय. हे मागणें जावन आसा मोगा सागरांतय आमी मोगाचो अनभोग जोडचो. आनी तें जोडचें गरजेचें म्हूण आमकां हर एकलें की शिकयता. त्या देखून रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8वो अध्याय आनी 15वी ओळ. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8वो अध्याय 15वी ओळ. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्सेस 15 आमकां कितें म्हणटा. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणांतल्या बियां बरीत जिवनांत तुमकां व्हरून पावयना. आमकां मेळिल्लो आत्मो आमी बियान जियेतल्यो आमी मरतल्यो म्हूण आमी जियेतल्यो. कित्याक म्हळ्यार आमकां सडवणदार आमकां मेळोवंक येवना, सुटका दिवंक येवनातलो. सरवणदार आयला, ताणें आमकां सुटका दिला आनी तो पुनर्जिवंतपणान जाला आनी मरणाचेर ताणें जैत वेला. देखून आमकां हर एकलें की बरवसो उपजोवचें बरी केला. देखून रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8वो अध्याय 15वी ओळ. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्सेस 15 आमकां सांगता कितें म्हळ्यार कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणांतल्या बियां बरीत जिवनांक तुमकां व्हरून पावयना. आमी वाचता किर्तनांत 23 कीर्तन 23 वर्सेस 4 कीर्तन 23 वर्सेस 4. कीर्तन 23 कितें म्हणटा की म्हळ्यार सर्वेस्पर मुजो गवळी
कांयच म्हाका उणेना, कांयच म्हाका उणेना. चवथी ओळ कितें म्हणटा, चवथी ओळ कितें म्हणटा, कळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कितेंच बदाक म्हाका जावचें ना, खंयच्याक हांव भियोवचो ना, कित्याक तुजो दांडो आनी बेत आमकां हर एकल्यांकी धैर्य दिता, धैर्य दिता. भियेवचें न्ही आमी, भियोवचें न्ही, भियेनासतना आमी. ताजे कडेन पळया इजाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत 41:10 आनी 13 आमकां सांगता, भियेनाका, हांव तुजें सवें आसा. हांव म्हळ्यार कोण म्हाका चेनो? काकुळदार देव, आमकां समजून घेवचो देव, आमचें उणेपणी अस्कतकाय समजून घेवचो देव आमचे मदें आसा, आमचे मदें आसा, आमचे मदें आसा. साबार जाणां दिसाचें सवाल जावन आसा, मस्त जाणां सुयसायड करूंक वयतात. कित्याक म्हण सांगल्यार देव काकुळदार म्हण तांकां कळीत ना, देव दिता म्हूण कळीत ना, देव आमकां समजून घेता म्हूण कळीत ना. हांवें पाताक आदारला, सूख हांवें केलां, म्हाका हर एकलें रिजेक्ट करनासात, हांवें आणखी संवसारांत जियेत गी म्हणलें. खंत आयिल्ल्या वेळार जियोंकूच नाका म्हण बगल्ल्या वेळार जीवघात करतात. देव काकुळदार म्हण तांकां कळीत जाल्यार ती आनीक जियेतात, आनीक जियेतात. तर मगाच्या भावनांनी बेडिनो आमकां रोमांकारां बरयल्ल्या पत्रांत 8 अध्याय 15वी ओळ म्हणटा, आमी गुलामपणाच्या बियां बरीत जिवनांत आमी जियोवचें नाका. गुलामपणाच्या बियां बरीत जिवनांत आमी जियोवचें नाका. बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा बापा, बापा डॅडी म्हूण आपुणचें उलो मारूंक आमकां हर एकल्यांकी तो फाव करता, फाव करता. देखून मगाच्या भावनांनी बिडिनो आमी पातकी जावन आसल्यारी आसले संदर्भी देव आपली काकुळट आनी मोग दाखयता, मोग दाखयता. कित्याक म्हळ्यार तो आमकां सोदून येता. बाप राखून रावता, कित्याक तो राखून रावता गे म्हळ्यार सस्नीक मोगान हांवें तुजो मोग केला म्हणटा. जेरमाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत 31:3 सांगता आमकां, सस्नीक मोगान देवान आमचो हर एकलेंचोय मोग केला. देव काकुळदार कित्याक म्हळ्यार तो आमचो हर एकलेंचोय मोग करता. देवाचो मोग इन जनरल न्ही, हर एकलें की म्हणून आय लव यू ऑल म्हूण जेजू सांगिना. जेजू हर एकलेंचोय मोग करता. इंडिविज्युअल लव, इंडिविज्युअल लव. काकुळ दाखयता आसतनाय ताजो काकुळ जावन आसा इंडिविज्युअल काकुळ, हर एकल्यांचेरी तो दया बिरमोद दाखयता. तातूंत आमी वाचता जेरमाया 31:3 सांगता आमकां, सस्नीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजुनी दाखयता, आजुनी दाखयता. विश्वासी मोग आजुनी दाखयता. जेरमाया 31:9 आमकां सांगता, दुखां गळून ती भायर सरतलीं, दुखां गळून ती भायर सरतलीं, बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो, परतून हाडटलो. त्या देखून जेजू लागीं आयिल्ल्या कोणायकी निराश जावन फाटीवेची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार देव काकुळदार आनी काकुळदारा देवान जेजूक आमचे थंय धाडला. ती काकुळतेचो अनुभव आमी हर एकल्यांनी जोडूंक जाय. काकुळदारा बापाची वळख आमकां मेळ्ळा जें म्हूण जेजूक आमचे धाडला. त्या देखून जेजू देव कितलो काकुळदार म्हूण आमकां शिकयता. आनी हांगासर आमी वाचता जेरमाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत 31:9, दुखां गळून ती भायर वयतलीं, भायर सरतलीं, बुजवण दिवन हांव तांकां परतून फाटीं हाडटलो. मस्तपडी आमच्या जिवितांत अशें घडलें आसा मगाच्यान. खंयगे रितीरे गेल्ल्या वेळार, खंयगे नोवेनाक गेल्ल्या वेळार मस्त टेन्शन आमी गेल्लो, मस्त कंदीत आमी गेल्लो, मस्त आमकां जावंकूच जायना सोसूंक म्हण आमी गेल्लो. फाटीं येता आसतना आमचें सगळें वजें जेजून हळू केलें. त्या देखून पळया तसलो अनुभव जोडलेकच आमी त्या रितीरेक, त्या देवाचें उतर आयकूंक, नोवेनाक, पुनशेताक आमी भेट करून इल्लोसो वेळ आमी बसून सोम्याचीं उतरां आमी आयकता, आमी नियाळटा. कित्याक म्हण सांगल्यार आमकां त्या देवाची काकुळतेचो अनुभव आमी जोडला. वी हॅव एक्सपिरियन्स द मर्सी अँड कंपॅशन ऑफ गॉड. देवाची काकुळतेचो अनुभव आमी जोडले. आमी त्या देखून आमी धांवन धांवन येता, आयकता, बसता, सोम्याचें उतर आमी आयकता, आराधना वेळार दिमी घाल हात उबार मागणें करता. कित्याक म्हळ्यार त्या काकुळतेचो अनुभव आमी जोडला, अनुभव आमी. त्या देखून पळया जेरमाया 31:9 सांगता, तुमी दुखान येताल्यात, फाटीं येता आसतना तुमकां बुजवणेन देव घरा धाडटलो. बुजयता देव, आमचो देव आमकां हर एकल्यांकी बुजयता, हर एकल्यांकी बुजयता. शिवमोगांत आमचें सेक्रेट हार्ट कथिड्रल आसा, कथिड्रल. थंयसर हर एका जुलय 16 कार्मेल मायेचें दबाजीक फेस्त चलता. थंयसर येवचो लोक सट्टाव क्रिस्तांव न्हय असो लोक सांजेर मिसाक येता
आनी तांणी सगळो दीस येवूंच आसतात मागणे करून आसतात क्रिसमसाक येतात थंयसर येतात थंयसर आयिल्ल्या वेळेक दीस कुमसाराक हांव बसलो नव्यानाच्या दिसांनी कुमसाराक बसलो आनी एकलो व्यक्ती येवन दिंबी घाल लागलो आनी म्हाका पळोवन म्हणलो फादर ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ म्हणलो जाल्यार कळ्ळें म्हाका तो क्रिस्तांव असो न्ही म्हण सांग हांवें सांगलें ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ तूं कितें सांगूंक म्हण आयलें तो म्हणलो म्हाका घरा मस्त समस्या आसा फादर म्हण व्हडल्यान रडलो सगळ्या मुखार व्हडल्यान रडलो ताणें चिंतलें कितें गे म्हळ्यार ताका तें कुमसार म्हण कळना ताका समजना कितें गे म्हण तो येवन तें दिंबी घालना लोकांनी येवन आपली तेसांवां सांगलीं कोण ना म्हण ताणें चिंतलें लोक वेता आसतना बरें करून कुमसार जावन वताना संतोशान वेचें ताणें पळयलें लोकांच्या मुखा वेळार तें परिवर्तन ताणें पळयलें संतोश ताणें पळयलो आनी तोय म्हणलो फादर ನನಗೂ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ व्हडल्यान रडलो हांवें ताका सांगलें भिये नाका जेजू काकुळदार आमकां हर एकलें तो बक्षिता जेजू काकुळदार रिते हातान कोणायकी पाटीन धाडना तातूंत एक काम कर तें सक्रामेंतांत जेजू हजर आसा ल्हानशें मागणें केलें मागीर ताका धाडलें आनी सांगलें सक्रामेंतांत जेजू हजर आसा तुका कितें सांगिचें म्हणशें बगता तें डायरेक्ट उतरांनी सांग म्हण सुमार वेळ गेलो थंयसरीत मस्त जाणां मागणें करतालीं दिंबी घालून सक्रामेंता मुखार ताणें दिंबी घाली तबेर्नाकला मुखार आनी तोय तेणें पळयलो थोडे हात उबार मागणें करतालीं ताणें तांकां पळोवन ताणें हात उबारले थोडे हात जोडून मागणें करता तांकांय पळोवन ताणें हात जोडले कोण कशें करतालें तशें पुरो कर मागणें करून सुरू केलें ताणें ताका समाधान जावना कोणना त्या देखून तो थंय तिल्ले वेळ बसलो तांचे बरें कोणाचे बरी मागणें करुना थंयच बसलो आनी जेजूकूच तो पळोवन म्हणलो खंय तें जेजू दिसना कित्याक म्हळ्यार सक्रामेंतान जेजू आमकां अशें बैले दोळ्याक आमकां दिसना ಅದಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಸಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸುವೆ ಆ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಗ್ಳಿ ಮುಜಿ ಮಾಗಣಿ ತುಕ ಸಮರ್ಪಣೆ येता मुझे कष्ट पूरा पैसा ಇದೆ म्हण सांगून मागणे करून मुजे लागी आयलो ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೋದಾ म्हणलो हांवें वसगारा म्हण धाडलें फेस्त जावन थोडे दीस जाल्ले उपरांत तो इसार नायलो की कित्याक म्हळ्यार हांव ते आफ्रिकेच्यान येतलो इसार नायल्लो की आनी तो विगारान सांगलें हांवें आयकलें तो एकलो व्यक्ती हांगा विसार नायल्लो तुका कित्याक सांगता कित्याक म्हळ्यार त्या दीस थंय वचून सक्रामेंता मुखार केल्ले मागणे आसा न्ही तेजें सगळें जिवितांत परिवर्तन जालें की तो म्हणलो दुखांत आयिल्लो बेजारायेंत आयिल्लो खंतींत आयिल्लो टेन्शनार आयिल्लो जिवचें नाका म्हूण आयिल्लो निराश जावन आयिल्लो तो कोण गे म्हूण सांगल्यार तो आमचो कर्नाटकाचो न्हय दुसरे कडेन आयिल्लो एकलो मारवाडी शिवमोग्गा येवन ताणें व्हडलें शॉप घालें शॉपान कितें ताजें बगलें आसलें आनीक कॉम्पिटिशनार शॉप घालें हाका कंप्लीट लॉस जालें ताका रीण फारीक करूंक पयशे नासतले इतले कश्टार आसलो तो म्हणलो त्या दीस म्हाका बरोवसो मेळना जाल्यार त्या जेजू लागीं वचून हांवें मागणें करना जाल्यार म्हजें सगळें जिवीत नाश जावन वयता आसलें म्हळ्यार जीवघात करता आसलो त्या देखून त्या देवा मुखार हांवें मागणें केलें म्हाका कितें उलोवचें म्हण कळना हांवें सांगलें म्हणजे इतलें पुरा कश्ट आसा म्हाका कशें म्हणे म्हाका बरें जायचें भाचे भावनांनी भयणीनो देव काकुळदार देव आमची जात कात पळयना आमचे कलर पळयना सोबाय पळयना देव आमी कशें मागणें करता पळयता कशें मागणें करता देव काकुळदार देखून त्या काकुळदारा देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार रडून भितर येता आसतना समाधानेन हसून बुजवणेन देव आमकां धाडटा ती जावन आसा देवाची काकूळ आनीक पटी एक कडेन मरियमा विशयंत शर्माव दिवन आसतना शर्माव दिवन जाल्ले मागीर त्या दीस फेस्त फेब्रुवारी 11 लुर्द मायेचें फेस्त तें फेस्त जावन मागीर म्हणजे जेवणांनी जावन पाटी येवंक म्हण वयता आसतना ते मरियमायेच्या ग्रोट्ट मुखार वचून ल्हानशें मागणें करून पाटी आमच्या गांवांक या म्हण भायर सरता आसतना एकली स्त्री दोगां भुरग्यांक काडून आयिल्ली म्हाका म्हणली फादर ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ म्हणली ನೀವೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ तिने विचारतना कळ्ळें ही क्रिस्तांवची न्ही म्हण कळ्ळें ताका विचारलें हांवें कांय ना येता आसतना म्हाका बरें राखलें वेता आसतना मरियमायेचे मजतेन म्हाकाय देवदूतांक दंड राखून दी म्हण सांगून मरियमाय म्हजे पासून विनंती करून दी म्हण ल्हानशें मागणें केलें इतलेंच आनी कांय न्ही इल्ले पळयलो आनी भायर सरलें तशें न्ही फादर हांवें एक मागणें केलें सारकें गे सामाक येना गुत्तना म्हाका जाल्यार हांवें मागणें केलें कशें मागणें गे म्हण सांगल्यार तिजें काजार जावन सुमार एक 8 की 9 वर्सां जाल्लीं खंय कितलें तिणें डॉक्टरा कडेन गेल्यार कितलें प्रयत्न केल्यार कितलें वखद कडेन गेल्यार तिका भुरग्याचें तेणें मेळना ती क्रिस्तांव न्ही ताजे देखून त्याय गरजे मुखार केदाळ तिणें वेता आसतना त्या ग्रोट्टोंत आसलें तें इमाजेक पळोवचें खंय
ಇಮಜೆಗೆ ಪೊಳನು ತಿನೆ ತಿಕ್ಕ ಪೊಳೋನು ಸಂಚೆಗೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮಗು ಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಗು ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಒಂದು मगू ಬೇಕು. इतलेंच मागणे करच्याने वेचेगे हर एक दिसा इतलेंच मागणे. तुझ्या हातांत एक भुरगें आसा, म्हज्या हातांत एक भुरगें जाय, इतलेंच. तिका एक आशा. आनी ती जेजूची आवय मरी म्हणणी तिका कळिता. ती कोण कितें कांयच कळिता तिका. तें भुरगें उखलून गेलें त्या आवयक ती पळयताली आनी लोकांनी थंय वचून तिका पळोवचें मागणें करचें तिणें पळयलें. देखून ती पाशार जाताना 1 मिनट ती रावताली आनी मरी मायक पळयताली, म्हणटाली की अम्मा निन्न ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮಗು ಬೇಕು. आनी ती म्हणाली 8 ते 9 वर्सां भुरग्यांचें देणें जातलें आनी मागणें सुरू करून एका वर्सांनी म्हाका देवान एक दिवना, buy 1 get 1 फ्री 2 दिलीं. पळय हांगा आसात म्हणटा लागली. तिजे मुखा म्हळ्यार हांवें संतोष पळयलो आनी ती लास्ट कशें म्हणाली, ಈ ಅಮ್ಮ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ವಾ ಫಾದರ್, ಈ ಮಗು ಮತ್ತು ಈ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2, buy 1 get 1. हांवें तिकाच पळयलें. तिजे मुखा म्हळ्यार आसलो तो संतोष. मोगाचेनो करोडांनी पयशे दिल्यार मेळना म्हाका तितलो संतोष तिच्या मुखा म्हळ्यार आसलो. तर मोगाच्या भावनाने बिडिनो ती स्त्री कितें सांगूंक आशेताली की म्हळ्यार तिका ती मरी माय म्हण मागीर वळख जालें. ती आतां हें म्हणटा की ಅಮ್ಮ ನೀನು ಅವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆತಂದು ಈ ಭುರ್ಗಿ 2nd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ आसा शिकतात ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. इतलीं वर्सां जाल्यार हर एक दीस थंय येवन मरिया मायक थँक्यू म्हण सांगून ते भुरगे सोय उमोकाण म्हण जेजूचो उमोकाण सीदा मुखार येता. बाबार्थ देवाची काकूळ तसली काकूळ. कोणी तुज्या मुखार आयिल्ल्या वेळार तुजी जात कितें, तूं खंयतून आयलें कितें कांयच विचार नासतना हर एकलें की जेजू बरें करूंक शकता. कित्याक दुखांक गळून तीं भायर सरतलीं, बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलों. दुखांक गळून तुमी वेता आसतना परतून बुजवणाची उतरां मरिफात जेजू आमकां परतून फाटीं हाडटा. ती आतलोवन पडनात आसल्या सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या वळाशें व्हरतलो. भियेनाकात. आदलून पडच्या संदर्भ आयिल्ल्या वेळार आदलानातल्या बरी सरळ मार्गार इजी मार्गार देव आमकां आपोवन व्हरता. कित्याक इस्रायेलाक हांव एक पूत आनी एफ्रायमाक म्हजो मलगडो पूत म्हण हांव लेखता. हर एकलें की आमकां आमचो पूत म्हूण जेजू लेखता, बाप लेखता. त्या देखून क्रिस्ताचे पाटलावदार आमी जाता आसतना ताचे बरी जावंक पाटीं सरल्या जाल्यार ते पातक्या बरी जियोवचें मोगाच्यान. क्रिस्ताच्या पाटलावदार जावंक आमकां आपणे मेळिल्ल्या वेळार आमी पाटलावदार जावंक पाटी सरल्यावतार आमी खंडीत जावन आमी पातक्या बरी जाता, पातक्या बरी परक्या बरी आमी जाता. त्या देखून आमकां थंयसर देवाचें उतार सांगता लुकाच्या सुवार्थेंत 6वें अध्याय, लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 32 to 34 म्हणसर. लूक चॅप्टर 6 32 to 34 म्हणसर आमी वाचल्यार पातकी कितें करतात. आमी पातक्या बरी जायना जो जेजू आमकां आपण दिता. कित्याक क्रिस्ताच्या पाटलावदारांची साल समकण पातक्यांच्या साल समकना बरी आसना जो, पातक्यांच्या साल समकण बरी आसना जो. देखून लुकाच्या सुवार्थेन 6वें अध्याय लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 32 to 34 आमकां जेजू सांगता तुमी पातक्या बरी जियेनाकात. तुमी कितें करा, बरोवशान बरोवल्या बोक्साणें मेळिल्ल्या आनी सोडवून मेळिल्ल्या पातक्या बरी तुमी जियेया. सोडवून मेळिल्ल्या पातक्या बरी तुमी जियेया. कशें जियेचें की म्हळ्यार कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो, रोमांकारांक बरयलें पत्र 8वो अध्याय 15वी ओळ आमकां सांगता कशें आमी जियेचें की म्हळ्यार आमी पातकांतून सुटका मेळिल्ली, सोडवण मेळिल्ली पातकी जाल्यार आमी संवसारांत सोडवण मेळिल्ली पातकी आमी म्हूण सांगता. सोडवण मेळिल्ली पातकी आमी. त्या देखून आमी कोणा बरी जियेचें, पातक्या बरी जियेन आसा. त्या देखून पयलें जावन आसा लुकाच्या सुवार्थेन चॅप्टर 6 वर्सेस 32 आमकां सांगता तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांतून तुमकां कितें पूण मेळटा. आमचो मोग करतल्यांचे मात्र आमी मोग केल्यार आमकां कितें तांतूं बरेंपण मेळटा. कित्याक म्हळ्यार पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मात्र मोग करतात. आमी मोग करचो कोणाचो म्हळ्यार आमकां दूख येयल्ल्यांचोय आमी मोग करीचे. आमचे विशयान फाटीं खबरो उलयतल्यांचे आमी
मोग करीचे. देखून जेजू आमकां सांगता आमची चाल चमकण पातक्यांच्या चाल चमकण्या बरी आसतना जो देव काकुळदार जाल्ल्यान आमी देवा बरी काकुळदार जावचें म्हळ्यार कितें गी म्हळ्यार आमी पातक्यां बरी आमचो मोग करतल्यांचो मात्र मोग करचें न्ही, द्वेश करतल्यांचोय आमी मोग करीचे. पयलें जावन आसा. आनी वर्सेस 33 आमकां सांगता, लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 33 आमकां सांगता, तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळटा. फातकी तशें करतात. आमकां बरें करतल्यांक मात्र आमी बरें करचें जाल्यार, कोणें म्हण आमकां कुमक केल्यार मात्र आमी कुमक करचें जाल्यार तातूंत आमकां बरेंपण कितें मेळ्ळें, बरें कितें मेळ्ळें आमकां. देखून तो म्हणटा तुमी तांचे बरी करनाकात. तुमकां कोण वायट करूंक आशेता तांकां तुमी बरें करा, तांकां तुमी बरें करा. आनी तिसरें जावन आसा लुकाच्या सुवार्तेंत 6 अध्याय वर्सेस 34, जांचे कडचें पाटी मेळटलें म्हूण तुमकां बरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उश्णें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळ्ळें. पाटी दितात म्हूण सांगलें मात तांकां रीण दिवचें, आमची सेवा दिवची, आमचें कितें पुरा कुमक करचें जाल्यार तातूंत कितें बरेंपण मेळ्ळें. बँकां ती तशें करतात. देखून तुमी तांचे बरी जायनाकात, तुमी कोणा बरी जायचे, तुमी बापा बरी जाया. देखून जेजू आमकां सांगता लूक चॅप्टर 6:36 आमी आयकलें, व्हडलें लिहाडलें आमी, बापा बरी तुमी हर एकलीं जाया दयाळ. बापा बरी तुमी दया जायाळ आनी बापा बरी तुमी बरी जाया. माथेवाच्या सुवार्तेन 5 अध्याय वर्सेस 48 आमकां सांगता, बापा बरी तुमी सर्व बरी जाया. सर्व बरी जावची म्हळ्यार कितें तेंच आमकां जेजू हांगा सांगता. लूक चॅप्टर 6:32 to 34 आमकां सर्व बरी जावचें म्हळ्यार कशें. आमकां तें आमकां साध्य ना, असाध्य आमकां म्हणचें म्हाका जावंकूच जायना बोगसाण दिवंक जाल्यार बोगशिया. बापा बरी सर बरें जावचें म्हळ्यार म्हाका न्हू आमचो मोग करतल्यांचो मात्र आमी मोग करचो न्ही, आमकां बरें करतल्यांचें मात्र आमी तांकां बरें करचें न्ही, जे कोण आमकां पाटें दितात म्हणल्यार मात्र आमी उश्टें दिवचें न्ही. बगार हर एकलेंक आमी बरें करा म्हणटा, हर एकलेंक बरें करा. म्हाका न्हू बरें करनासतना रावचें पाताक न्ही, वायट करचें पाताक. त्या देखून आमकां बरें करूंक जायना जाल्यार व्हडना वगेत रावया जाल्यार आमी वायट करूंक वचचें नाका. बरें करूंक आमी प्रयत्न करया, तितलें बरें करूंक आमी प्रयत्न करया. त्या देखून हें आमकां कितें सांगता, बावार्थी म्हळ्यार कोणें परत देव काकुळदार म्हणून ताणें एक्सेप्ट केला, वळखून घेतला, समजून घेतला, आपणाचो देव कोण म्हूण तांकां वळख मेळ्ळा, ताणें कितें करीचें गे म्हळ्यार बावार्थी जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे जियेना तर तो पातक्यां बरी जियेता. बावार्थी जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे जियेना तर तो कोणा बरी जियेता. जेजू बरी जियोंक साधना कित्याक म्हळ्यार जेजून तशें शिकोवना. जेजून शिकयले बरी कोण जियेता तो बावार्थी. कोण जेजून शिकयलें जियेना तो पातक्यां बरी जियेता. आमी बरें करूंक जाय, मोग करूंक जाय आनी उदार मनाचे व्यक्ती आमी जायचे. देखून पळय आज आमी उनियाळ आराम करचे पयलीं, शिकोण आराम करचे पयलीं वांजेल आमी आयकलें. थंयसर पळय जेजू पयलें विचारता सवाल, तुजे लागीं कितें आसा, तुमचे लागीं कितें आसा. वचून तुमीच तांकां कितें म्हणे जेवण हाडा. जेवण शीत म्हणटात तांकां धाडा हळ्ळेक वचून खंयसर जेवण मेळटा तें खाण घेवन जेवण करून दिती. जेजू म्हणटा तुमीच तांकां जेवण दिया, तुमीच तांकां जेवण दिया. आमच्या लागीं कितें आसा, आमच्या लागीं कांयच ना, आमच्या लागीं कांयच ना म्हणलें. मागीर म्हणटात हांगासर एका भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 माशले आसात. देवाचें उदारपण कितलें पळया. तुमचे लागीं लिमिटेड रिसोर्सस संपन्न आसल्यार, लिमिटेड रिसोर्स आसल्यार तुमी जेजूक म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, तुमी तें कितें आसा तें म्हजे सरशीं हाडा. त्या देखून पळया आमी रितीरेक येवचें, सुमेचें उतर आयकुचें, मिसाक येवचें, देवाचें उतर आमी आयकुचें, नोवेनाक वचचें, देवाचें उतर आमी आयकुचें. कितें जाता गे म्हणसर देवाचें उतर आमी आयकल्ल्या वेळार आमकां जेजू सरशीं आपयता तो अनुभव आमी जोडटा. देवा सरशीं वचून अनुभव आमी जोडटा. सुमेचीं उतरां आमकां हर एकलें की बरवशान भरतात. आमी आमचें तें आसलें उणेंपण जेजू थंय हाडना आयिल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा तुमी तुजे कडेन कित्याक दोरगण घेतात, तुमी म्हजे कडेन हाडा, म्हजे लागीं हाडा, म्हज्या हातांत तुमी दिया म्हणटा. आमी मोगाचें न्हू कोणाच्या हातांत आमी दिता म्हणलें भोव गरजेचें. आमी कावन्सिलिंगाक वचून बरें कावन्सिलींग जाल्ल्या वेळार पाटी येता आसतना ताका इतले चार्जस म्हण आसतात. तुमचें कश्ट आयकल्लेकत, तुमचे समस्या आयकल्लेकत तुमी पयशे दिवन पाटी येता. कावन्सिलींग म्हणटा कावन्सिलींग. कुमसारान कितें जाता गे म्हळ्यार
आमी कुमसाराक वचून पयलें सांगचें कितें गे म्हळ्यार पाद्रेपा हांव पातकी इतलेंच थंयच अर्दी पातकां बगसल्ले बरी केदाळ आमी वळखात हांव पातकी म्हणजे तें उणेंपण आसा हांव पातकी कित्याक म्हणा वळखात गे म्हळ्यार देव काकुळदार म्हणली वळख म्हाका आसा देव काकुळदार म्हणली वळख आसा अदून पळय कुमसाराक गेल्ले वेळार आमी कोणी म्हज्या पातकांक ती कारण तो कारण आनी ती कारण म्हणून कित्याय सांगिना आमी वचून सांगचें इतलेंच पाद्रेपा हांव पातकी ताचे मागीर कितें पुरा घडटा तें नीज जावन देवाची काकुळतीच्या हातांत आमी समर्पण दिवचें हांवें कितें केलें हर एकी सांगता आसतना थंयतून उठून पाटी येता आसतना मोगाचें न्हू आमच्या मुखामळार हर एकल्याच्या मुखामळार एक परसळ आसता कित्याक म्हळ्यार आमी कुमसारान सांगलीं पातकां कैमणी आमच्या इश्टां कडेन सांगलें जाल्यार आमच्या कुटुंबान सकडा मुखार आमी सांगलें जाल्यार आमकां हर एकलें की तीं आमच्या पातकांद्वारे वळखता आसलीं पातकांद्वारे वळख कैमणी मेळिल्ले बरी तुवें तें केलें अशें केलें तशें केलें म्हणून हर एक पटी सांगता आसलीं तेन्ना कुमसारान सांगल्या वेळार जेजू केवल पातकां मात्र बक्षिना कावन्सिलिंगांत केवल तुवें अशें चूक केलें म्हणल्या वेळार हांव म्हणजे अशें प्रॉब्लम आसा म्हणल्या वेळार थंयसर तुका अशें पुरो सोल्युशन आसात जाल्यार तूं डिसायड कर म्हणटा तूं डिसायड कर जाल्यार कुमसारान डिसायड करचें कांय ना तुवें चूक केलें तुवें अपराध केलें तुवें अशें केलें तशें केलें नथींग नो वर्ड्स एकच तुजीं पातकां बॉक्साला युअर सिन्स आर फॉरगिवन मगाचें न्हू केवल पाताक मात्र न्ही पातकाचे परिणामी जेजू काण घालता कंप्लीट काण घालता देखून सांगलें आमी कोरिंतकारांक बरयल्या पत्रांत आमी आयकल्लें जो कोण जेजू सरशी वेता एक जाता ताची सगळी जिणी बदलाता आदलें पुरा वेता आनी तो एक नवी रचना जाता नवी रचना त्या देखून जेजू परी जावं जाल्ले वेळार आमकां कितें जाता जेजू परी जाता आसतना आमी उदंड जावंक पावतलें तुमचो प्रतिफळ जेजू बरी जावचें म्हळ्यार आमची हर एक तेसावां दूख खंत बेजाराई हर एक समर्पण दिल्ल्या वेळार उदंड जावंक पावतलें तुमचो प्रतिफळ त्या देखून आमी आयकता जुवांच्या सुवार्थ्यान 5वो अध्याय वर्स 24 सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका दडलेल्याक सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा ताचेर केस्तीचें फर्मण पडचें ना तो येदोळ मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला केवल ताचेर पात्ती आनी दवरला ताच्या उतराचेर पात्ती आनी दवरला पुरो सोमेंच्या उतराचेर आमी बरोवसो पात्ती आनी दवरला पुरो आमी मरण उतरून जिविताच्या गांवांक आमी पैण करता उदंड मापान आशिर्वाद आमी ताच्या उतराचेर बरोवसो दवरले वेळार काकुळतीचेर बरोवसो दवरले वेळार आमकां मेळटा तातूंत तिताच्या बुकांत तिताच्या पत्रांत तिताक बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 7वी वळीन आमी पळयता अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी बरवशा वरवीं सस्तांचें जिणयेचें दायज जावंक आमकां फावो जाला त्या देखून आमी ताका आमची पातकां समर्पण दिल्ल्या वेळार काकुळदाराच्या हातान आमची सगळी जिणी आमी समर्पण दिल्ल्या वेळार हांव पातकी म्हणल्या वेळार कंप्लीट बदलावण थंयसर घडटा वेचीक पूत पळया एक बरें कुमसाराक प्रयत्न करता तयारी करता बापा हांव पातकी तुका आनी देवाचे विरोध हांवें पाताक आदारला तुजो पूत म्हूण स्विकार कर म्हूण तुजे कडेन उलोवंक की येवन मागणें कर तुजें तें परत तूं की म्हाका लज म्हणचें बगता कुमसाराक बरें तयारी करता जाल्यार बाप ताणें तयारी केल्लें समजून घेता बाप आमी येवचे पयल्यांत समजून घेता कुमसाराक वयचें म्हळ्यार आमी हर एकल्यांनी देवा मुखार वचून आमी सांगचें सोम्या हांव पातकी जेजू हांव पातकी दुसरें जावन आसा दायजाचो वारीसदार तूं जातालोय दायजाचो वारीसदार तूं जातालोय गलात गोरांक बरयल्या पत्रांत 4थो अध्याय 6वी वळी म्हणसर वचून गेल्यार आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आत्मो आमकां आब्बा बापा म्हूण व्हडल्यान उलो करता पण आमी हर एकलीं दायजाची वारीसदारां जाताल्या तिसरें जावन आसा मोगाचें न्हू ताची भुरगीं कशीं आमी जियेताल्या आमकां हर एकलें की हांवें वडील सांगलें बरी देव तूं पातकी म्हूण सांगना आमी सांगे जितलें हांव पातकी म्हूण देव आमकां तूं पातकी म्हणना हांव बॉक्सांनी मेळिल्लो
सुटका लाभिल्लो आनी सोडवण लाभिल्लो वाक्य म्हणटा साम पावल. तशेंच आमचें मगणें जावं दी आनी काकुळदारा सोमयांच्या हातांत आमी सगळीं आमची जिणी एक थोडेसो वेळ समर्पण दिवया. मोगाच्या भावदानी भयणीनो, आज तुमी हांगासर येता आसतना सबा रितीचें खंत बेजाराय घेवन आयल्यात. एक उडास्त वरा देवाका साथ दी म्हणलें खंयचेंय ना. एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड. ह्या वेळार काकुळदार सोमी आमचे मदें येवंक आशेता. ह्या उंड्या रुपार आमी ताका स्वागत करता आसतना तो आमची काळजांत आसले दूख खंत पयस करून आमकां तो बुजवण्यान फाटीं धाडूंक आशेता. तर या दिंबी घालून जेजूक आमचे मदें भक्तीपणी स्वागत करया. ह्या आराधनाच्या गितां मरिफात जेजूक आमचे मदें आमी ह्या वेळार स्वागत करया. ಕೊಂಗಣಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತಾಂಬುಕು ಪಾಳ್ ಸಂಖ್ಯೆ 292 292 ಪೇಜ್ ಅಮಿತಿ ಮೀಗಲ್ಯ. Jesus, oh
बाकी सदारी सातो आमचो विश्वास जेजू काकुळदार आमकां हर एकलें बक्षिता त्या काकुळदारा सुमया मुखार आमी दिंब्यार पडला आमचे हर एक दूख कंत बेजाराई आमी समर्पण दिवन आसा ताचे गायेल्या हातांत आमचे हर एक दूख आमी समर्पण दिवया आमचे उणेपण आमचे अस्कत गाय ताका आमी समर्पण दिवया दुलोब जेजू मोगाळ तूं उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो आमकां हर एकलें समजून घेवचो आमचे उणेपणांतय आमच्या अस्कतकायेंतय आमी चुकून पडलेल्या वेळार आमकां हर एकलें तुवें बक्षण दिलें काकोळ तुजी कितली वर्ती म्हज्या देवा काकोळ तिसो दर्यो तूं वेचीक पुताक पटलून दस्सो तुजो मोग जावन आसा आमकां हर एकलें आपल्या रक्तान तुवें न्हाणयलें जेजू हांव तुका म्हाकाच ह्या वेळार समर्पण दिता तूं बरो देखून आमकां हर एकलें मोगान पळयताय रक्ताय सांबाळताय कृपा आमकां दिताय आज हांव म्हाकाच तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हूण म्हाका कळीत आसा सोम्या तुज्या गायेल्या हातांत तुजी सगळी जिणी ह्या वेळार हांव अर्पिता सोम्या म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता म्हजें काळीज आनी मोन तुका अर्पिता एक पटीन जेजूक तो पळया दुलोब जेजू आमचो मोगाळ उदार बाप कितलो मोग आमचो करता जणेकल्यांचो मोग करता कोणायकी सांडून घालचो ना हर एकल्यांचो मोग करता काकुळतीचो दर्यो तो बाप आनी त्या बापाचें मुखामोळ आमकां जेजू मरिफात आमकां कळीत जालें ताचें मुखामोळ जावन आसा काकुळतीन बरयल्लें मुखामोळ बिरमोतीचो दर्यो तो आनी जेजू मुखांतर बापाची वळख आमकां मेळ्ळी आनी त्याच जेजूक आमचें सगळें जिवीत आमी समर्पण दिवया आमच्या काळजाचे अत्रेक उणेपणाचें जिवीत अस्कत काय ताच्या मुखार आमी ह्या घडये समर्पण दिवया मोगाच्या भावांनी बिणीनो आज तुमी हांगा येता आसतना सबार खंत बेजाराई उणेपण घेवन तुमी आयल्यात निराश जायनाकात फाटी तुमी वेता आसतना रिते हातान सोमी आमकां कोणायकी धाडचो ना त्याच भावार्थांत आमची सगळीं तेसावा मागणी जेजू कडेन आमी समर्पण दिवनच ह्या आराधना वेळार आमी भक्तीपणी मागणें करया हर एक आमी जेजू कडेन सांगया हर एकल्यांचेरी तो आशिर्वाद देंवयतलो परत जेजूचेर नदर घालया जेजू बळया आनी कळत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बळया आनी कळत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हजें काळीज तुजें काळजा सारकें काकुळतीचें कर म्हजें काळीज तुजें काळजा सारकें मोगाचें कर म्हजें काळीज तुजें काळजा सारकें बोगसाणेचें माया मोगान बरयल्लें एकामेका बोगसून दित आसतलें काळीज म्हजें कर जेजू जेजूक तूं पळया आनी म्हणया जेजू बळया आनी कळत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें समाधानाचें शांतीचें काळीज बोगसाणेचें काळीज तदोशी काळीज उदंड मापान उदार मनान दिवचें काळीज जेजू बळया
आनी कळते काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजूकत पळया. वस्तुपटी आमकां बोगसाण दिवंक कस जाल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा तुवें ताजी काणी येवचे पयलें बोगसाणें दी, पयलें बोगसाणें दी. ते देखून जेजूक पळया. जेजू वस्तुपटी म्हाका बोगसाणें दिवंक कश्ट मनशें बगता. म्हाका सोसूंक जायना मस्तपटी. जेजू हांव तुका तुजे नदर गेल्ल्या वेळार म्हाका समजता कितें गे म्हळ्यार असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. तुका खुर्सार मारलें तुवें बक्षिलाय, कोणायकी सोडून हर एकलें की बक्षिलाय. जेजूकत पळया आनी म्हणया जेजू बळया आनी कळते काळजाच्या कर काळीज म्हजें बोगसाणेचें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी कळते काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू तूं म्हजो आसरो. हर एक दीस म्हणले बरी, हर एक रात म्हणले बरी तूं म्हज्या सांगाता रावते. नी नन्ना आश्रय व येसवे. म्हजें बोळ तूं जावन आसाय, म्हजी सकत तूं जावन आसाय, म्हजी जणवाय तूं जावन आसाय. हर एक दीस म्हणले बरी तूं म्हाका राखताय. मुखाच्यान तुमकां ह्या आराधना वेळार बसून मागणें करी जे मनशां बगल्यार बसा, उबे रावी जे मनशां बगल्यार उबे रावा, दिंबी घालनस मागणें करी जे म्हळ्यार दिंबी घाला, हात उबारून जेजू लागीं उलय जे मनशां बगल्यार उलया. ह्या आराधना वेळार पवित्र आत्मो तुका कशें मागणें करूंक आराधन करूंक प्रेरण दिता तशें काळीज उगंड मागणें करूंक प्रयत्न कर. मदें इल्ले वेळ बसाचें मागीर परतें दिंबी घालीचें म्हळ्यार तुका कसो पवित्र आत्मो प्रेरण दिता तशें मागणें करूंक प्रयत्न कर. या जेजू लागीं आमकांच आमी समर्पण दिवया. त्याच्या मुखार हर एक आमचें दूख खंत बेजाराय अर्पिया आनी मागया नी नन्ना आश्रय येसवे. नी नन्ना कोटे, नी नन्ना आश्रया, नी नन्ना रक्षका, तुमचो म्हजो बरो गवळी म्हाका हर एक दीस म्हणलें बरी पांचव्या सरावाक सरयताय, सोडून व्हरताय, आपूण व्हरताय. येदोल पर्यंत राखलो तुमचो म्हजो देव. नी नन्ना आश्रय. देवा
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾಸರೆ ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೇ ಓ ದೇವನೇ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆಸರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾಸರೆ ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೇ ಓ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ನೀನೇ ಹಸಿರು ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿನಗೆ ಮುಡಿಪು ಆಸರೆಯ ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಹೇ ದೇವಾ ಹಂಗಹವಸ ಜೇಸು ಹಂಗಹವಸ ಜೇಸು ಹಂಗಹವಸ ಜೇಸು ಹಂಗಹವಸ ಹಂಗಹವಸ ಜೇಸು ಹಂಗಹವಸ ಜೇಸು ಹಂಗಹವಸ ಜೇಸು ಹಂಗಹವಸ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಕೊಡಲು ನಾನಿರುವುದೇ ಪಡೆಯಲು ನನ್ನ ತಪ್ಪನು ಮನ್ನಿಸಿ ಓ ದೇವನೇ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಕೊಡಲು ನಾನಿರುವುದೇ ಪಡೆಯಲು ನನ್ನ ತಪ್ಪನು ಮನ್ನಿಸಿ ಓ ದೇವನೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಬೇಡುವೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ತಪವಾಗೈಯುವೆ ಸತತ ಇಹದಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯ ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಆಶ್ರಯ ನೀಡು ಹೇ ದೇವಾ ಆಶ್ರಯ ನೀಡು ಆಶ್ರಯ ನೀಡು ಆಶ್ರಯ ನೀಡು ಹೇ ದೇವಾ जिजू तुझो हांव मोग करता म्हज्या जिविताच्या हर एका दिसांनी उणेपणाच्या वेळारी तुज्या मुखार दिंब्यार पडता म्हजी अस्कत काय उणेपण तुका समर्पण दिता सोम्या हर एक जण आसलो देव तूं कीर्तन 139 आमकां सांगता देवाक हर एक जण आसा
मोगाच्या बाबांनी बहिणी तुझे दोळ्याचे दूख ताणें पळयलात आनी तो म्हणटा किर्तनांत तुझे दोळ्याचे दुखां ताणें सिसल्यांत बरोवन दवरला म्हणल्यार हर एक देवान लेख दवरला भिये नाका निराश जाय नाका जेजू आसा तुजो मोग करता सम्या म्हणजे उणेपणान तुजो मोग करता अस्कतकायेन तुजो मोग करता दूख आयिल्ले वेळार मोग करता जेजू जिवितान मस्त कश्ट आयिल्ल्या वेळार कितले मागणे केल्यार देव आयकना म्हणले मोतीक आयिल्ल्या वेळार हांव तुजेर भरवसो दवरता जेजू उणेपणाच्या जिवितांत दी अस्कतकायेच्या मनच्या सायबांत ती तुजेर हांव भरवसो दवरता तुजो हांव मोग करता सोम्या करता सोमिया तुका अर्घ दिता दुनिया दिता तू सोमो करता सोमिया तू कर दिता तू सोमो करता तू कर दिता असो सोमी म्हण मारून घेता तू सोमो करता तू कर दिता असो सोमी म्हण मारून घेता मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा हालेलुया 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 मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 थोडोसो वेळ आमचे दोन्ही हात आमच्या काळचे दवरया सोम्या तुका हांव आराधन करता सर पडून तुका ह्या वेळार हांव वन दिता सोम्या तुजो सोमी तूं म्हूण मानून घेता मस्तपटी म्हज्या जिवितान कस आयिल्ल्या वेळार थोडेशे वेळा म्हजी पिडा गूण जायनातल्या वेळार खंय वचून मागणें केल्यार देव म्हजे मागणें आयकना म्हूण मोतीक आयिल्ल्या वेळार हांवें मस्तपटी सोम्या सुकून पडला अन्य देवा लागीं धांवला नेक्स्ट ऑप्शन कितें म्हूण मस्त सोदला हांवें म्हणजे सुकून पडले हर एक गडितान तुजो सांगात हांव आशेता आनी मुखार हांव सुकून पडूंक आशेना सोम्या हांव हलतो जाता हांव तुका वर्त करूंक आशेता म्हज्या कश्टांती तुजी वळख म्हाका मेळूंक जाय तुजो सांगात म्हाका जाय सोम्या सोम्या हांव तुका आराधन करता हांव तुका सर पडून वन दिता म्हजो सोमी म्हूण हांव मानून घेता सोम्या तुजी स्तुती हांव गायता तुका हांव महिमा दिता कित्याक तुमचो म्हजो मोग करताय तुजी दैवी काकुळतेच्या विशेष बेसावांनी आज म्हज्या काळजांत हांवें होडून घेतलें समाधान म्हाका परत दी दिजू म्हज्या कुडींत भलायकी ना बरी भलायकी मेळून दी म्हूण मागणें करता अस्कतकायेन बुडला हांव गुणेपणांत आसा हांव जेजू तुजी काकुळत म्हजेर म्हज्या कुटुंबांचेर देवून येवं
ह्या वेळार तुमी हाडली हर एक तेसावा मोती खडा मोगाच्या हर एक तुमचे गरजो जेजो मुखार हाडून दिया हर एक तुमचे असमाधान जेजूक समर्पण दिया कुटुंबांत आसले हर एक दुख खंत बेजाराई जेजू मुखार हाडा निराश जायनाकात जेजू हर एकलें की आशीर्वाद दिवंक आशेता हर एकलें की आशीर्वाद दिवंक आशेता भियेनाका धैर्य घेया जेजू तुमचो मोग करता मस्तुपडी संसार तुमकां समजून घेवचो ना जाल्यार जेजू तुमकां समजून घेता आराधन हांव करता सर पडून वंदिता आराधन हांव करता सोमिया सरपडून वंदिता गणिया आराधन हांव करता सोमिया सरपडून वंदिता गणिया वंदिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सपडून वंदिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता दोनी हात आमचे वयर बऱ्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 सांत पाऊल सांगता फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत तशेंच तेसलोनिकेकारांक बरयल्या पत्रांत ते सांगता सदांच खुशाली जाया संतोष पावा सोमेन तें संतोष पावा केदाळय मागणें करूंक आयिल्ल्या वेळार देवाक अर्गां दिया थँक गॉड फॉर एवरीथींग केवळ ते सावा मात्र सोम्या मुखार हाडनाकात तुमकां मेळिल्लें बेसांवांचें लेख धरा रिमेंबर युअर ब्लेसिंग काउंट युअर ब्लेसिंग्स आनी हर एक घडीतांनी कशें तुका आनी म्हाका देवान राखलां म्हणलें उडास दवरा हर एक घडी म्हणलें बरी म्हज्या आनी तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या कुटुंबा जिवितांत म्हज्या येजकी जिवितांत कशें देवान आशिर्वादां वतलात म्हणलें मेजा लेख करा उडास दवरा आनी हर एका पासून देवाक अर्गां दिया तुजी स्तुती गायता सोम्या तुका महिमा दिता कित्याक म्हळ्यार तुवें म्हज्या कुटुंबांचेर आशिर्वादां वतलय आमी खाती घेवचे हर एक कामांचेर आशिर्वादां वतलय आमी पैण करता आसतना राखलय घरा आसतना राखलय आमकां राती न्हिदून गेल्ल्या वेळार सकाळीं उठता उगी नांगी म्हूण कळीत नासलेल्या संवसारांत जियेत आसतना खंयचेय शाश्वत न्हय आसलेल्या संवसारांत आमी जियेत आसतना तुवें आमकां आज परत आनी एक दीस पडोवचें बाग तुवें फावो केलें साबार जाण आदले शेनवार आयिल्लीं आज हांगा नात जाल्यार म्हाका तुवें आज परत्यान येवंक तुजें उतर आयकूंक तुजे दैवीक काकुळटीचो अनुभव जोडून म्हाका तुवें करपा दिलय लॉर्ड आय थँक यू फॉर दीस ऑपॉर्च्युनिटी सोम्या तुका जावं वर्ग महिमा तुवें दिल्ल्या वर्त्या देण्या पासून थँक यू जीसस तुजी स्तुती गायता सोम्या तुका महिमा दिता धन्या तुजी स्तुती गायता तुका महिमा दिता म्हजो स्वामी तूं एकलोच म्हणा पात येता दुसरी कोणीय ना तूंच म्हजो स्वामी म्हणा पात येता म्हज्या कश्टांत ती तुजेर नदर घालता उणेपणांत ती तुजेरच नदर घालता सोम्या म्हाका एक कळीत आसा तुका साध्य म्हणलें खंयचेंय ना एवरीथींग इज पॉसिबल टू यू एवरीथींग इज पॉसिबल
तुझी स्तुती गायता सोमिया तुका महिमा रिताननिया तुझी स्तुती गायता सोमिया तुका महिमा रिताननिया तुझी स्तुती गायता तुका महिमा रिता मोजसो मी म्हण मानून घेता तुझी स्तुती गायता तुका महिमा दिता मोजसो मी म्हण मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवो मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 सुमेंगत पळया ताच्या हजारपणांत सुटका आसा ताच्या हजारपणांत भलायकी आसा ताच्या हजारपणांत समाधान आसा ताच्या हजारपणांत हर एक तुजी खंत बेजाराई पयस करची सकत आसा ताचे हजारपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत शांती समाधान दिवंक शकता झक्केयोसाच्या कुटुंबांत जेजूचें हजारपण आशिर्वाद दिवंक आयलें केवल 5 उंडे 2 मसले आसले जाग्यार जेजूचें हजारपण उदंड मापान दादोशी जेवण देवाचें काकुळत आशिर्वाद अनुभव करचें बरें जालें सिमांच्या सासूमायेच्या घरांत जेजूचें हजारपण तिका भलायकी दिवचें बरें जालें मगाच्यान सोम्यांच्या हजारपणांत थोडोसो वेळ आमी बसल्या दिमी गेल्या हात जोडला हात उबारल्यात जेजूकूच आमी पळोवन आसा किर्तनकार म्हणटा आमकां ताचेर नदर गेला मनशाचेर सक्तेचेर वस्तूंचेर नदर गेल्ली पुरो ताचेर नदर गेला मार्काच्या सुवार्तेंत 14 अध्याय वर्सेस 36 मार्क 14:36 आब्बा बापा सर संगती करूंक तुका साद आसा जेजून केल्लें मागणें जावन आसा आब्बा बापा सर संगती करूंक तुका साद आसा एवरीथींग इज पॉसिबल एवरीथींग इज पॉसिबल जेजूकूच तूं पळया मौनपणी तुज्या मतीन कितें बरा जावन आसा काळजान कितें बरा बगून आसा हर एक ताज्या मुखार उलोवंक एक प्रयत्न कर काळीज वगण तुज्या सोम्या मुखार थोडोसो वेळ मौनपणी उलय त्या लोकांक ताणें पळयलें गवळींतले हिडाबरी ती आसली ताणें देखलें ताजें काळीज कळवळ्ळें तांचेर तो बिरमोद पावता आनी तांकां कितें जाय म्हूण जेजू कळीत आसलें म्हणटा देवाचें उतर आनी तांकां कितें जाय म्हूण जेजूक
कळीत आसलें. आज तुमकां कितें जाय, कित्याक तुमी हांगासर आयल्यात तुज्या जेजूक कळीत आसा. थोडोसो वेळ त्या सोम्यांक पळया. आमी आज येता आसतना मस्त त्या सावां हाडल्यात. आमचे दुखाचें काळीज दुखान भरिल्लें जिणी, सावालांचें आमचें जिवीत आनी कोणा पसून मागणें करूंक म्हण आमी आज विशेश रितीन हांगासर आयल्या. तांकां हें उडो आसा काडया, तांकां जेजूक आमी समर्पण दिवया. तुमचे मदीं साबार जाणांनी आज ते सावां घाल्यात, मागणें करा नोवेना वेळार म्हूण सांगून ती आज जेजू मुखार आमी ह्या वेळार उबारया. दैवीक काकुळतीचो अनुभव आमी जोडून आसा. ताच्या हजारपणांत आमकां भलायकी लाभून आसा. ताच्या हजारपणांत आमकां सुटका लाभून आसा. ताच्या हजारपणांत आमी बरेंपण जोडून आसा. तो व्यक्ती जेजू मुखार गेलो, हेरांनी मागणें केले बरी ताणें हात उबार मागणें करूंक प्रयत्न केलें, दिंबी घाल मागणें करूंक प्रयत्न केलें, हात जोड मागणें करूंक प्रयत्न केलें. ताका तें मागणें करूंक जावना. देखून साक्रामेंता मुखार बसलो, जेजूकूच तो पळय लागलो आनी कितें सांगीचें ताणें डायरेक्टली जेजूक सांगलें. म्हजे बिजनेसांत लॉस जावन आसा जेजू, हांव बुडून आसा म्हज्या जिवितांत, इम्पॉसिबल फॉर मी, म्हाका जिवंकूच जायना जेजू म्हण ताणें सांगलें. आनी वता आसतना तें कितें जालें की कळीत ना. संतोशान फाटीं गेलो. थोड्या तेंपा उपरांत फाटीं आयिल्लो तो एक साक्ष जालो. तर म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी, तूं मस्त कडेन वचून मागणें केलें की दुकान बुडलें की हर एक दीस म्हणले बरी दोळ्यान दुकान घालून जिणीक तुजी जावन आसा की खंतीत आसाय की तूं बेजारायन बरलय की राती न्हिदले वेळार सामान न्हीद तुका पडना की भियेनाका. जेजूच्या हजारपणांत हर एक परिवर्तन करूंक सकची सकत आसा. ताका पळया, ताजे लागीं उलोवंक प्रयत्न करया. आतां दैवीक काकुळट आमी मागतले. देवाचे काकुळटीचे बेसांवां आमचेर, आमच्या घराण्यांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, तशेंच आमी हाती घेवच्या हर एका कामाचेर ही विशेश बेसांव आसतले. फाल्यां आमी दैवीक काकुळटीचें फेस्त आचरण करनासतना आज आमी सगळ्या हांगासर सांगता मेळ्ळो. दैवीक काकुळट आमी मागून आसा. दैवीक काकुळटीचो तेर्सात आमी आराम करता आसतना, हर एक खणांत आमी नियाळत आसतना विशेश रितीन तुमचे पासून, तुमच्या कुटुंबा पासून, तुमच्या तेसांवां पासून, हर एका गरजां पासून ह्या वेळार आमी मागणें करतले. तर कोणाक पुरा दिंबी घालूंक जाता ती दिंबी घाला, जायना जाल्यार बसा, उबे रावा. तुमी कशें मागणें करीचें म्हणशें बघता तशें मागणें करा. हर एका पटी आमी दैवीक काकुळटीचो तेर्स एक खंड म्हणटा आसतना एक एका तेसांवां पासून आमी मागणें करतले. विशेश रितीन तुमच्या हर एका तेसांवां पासून ह्या वेळार मागणें आसतलें. आतां आमी भक्तीपणी तेर्स आमी आराम करया. आमचे बाबा सेकेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तल्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमाण मरे कुटुंब बरलेली समतुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी फाळ चोखतीची जेसू मगे ती मरी देवाची माय, आमकां पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी
आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सत्मंतान देवाक सर्वपिता बापाक सर्ग आनी पृथ्वी चार स्नाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताच्या सगळ्या सोपवित अज्ञारी बिस्बलो अंको मई तांसलो पांचला तालतने कर्ससे तका क्रिस्तासलो तो मेलो आनी दकानी केतिलो तो मेलमध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलंदो पटून सलो सर्गात सडलो सर्वपिता देव बापाच्या उच्या कुशीक बसला ते तांची आनी लंची मनसिबी करूंक तो येतलो सत्मन तांबो येतल्या कतोलिक पवित्र सभे भक्तांचे एकठार पत्कांचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण ससचे चिरीत आमेन. ससाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अदीक मोगाच्या पुताची आमच्या सम्यांनी सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या फरीकपणा बसून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी पात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळच कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळच कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळच कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळच कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळच कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळच कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळच कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळच कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळच कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळच कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळच कर. दुसरं कण आमी नियाळटा आसतना आमी मागया आज मगाच्या भावनांनी बिणीनो हांगासर तुमी येता आसतना थोडी वैयक्तीक तेसावां घेवन आयल्यात. तुमच्या जिवितान कितें एक बेसांव जायचे कितें म्हाका मेळत जे म्हूण मागणें करूंक आयल्यात ती सर्व कोणे परत तुमी विशेष मागणें करूंक आयल्यात ती सर तुमचे हात तुमचे वयर उबारा दोनी हातीन एक म्हण एक हात वयर उबारा आनी एक हात काळजाचेर दवरा आनी सांगा जेजू ह्या तेर्सा मरिफात काकूळ दैवी काकुळीच्या ह्या भक्तीपणा मरिफात म्हज्या कुटुंबांचेर ते विशेष आशिर्वाद जावन तेसांव मेळून दी म्हूण ह्या खणा वेळार सगळे तुमचे तेसांव बसून तुमी कितें परत आज मागणें करूंक आयल्यात कितें परत हांगा आयल्यात तुमी कितें परत तुमी विशेष तेसांवां घेवन आयल्यात हर एक की तुमी आशिल्लें मेळून दी म्हूण ह्या खणा मरिफात आमी भक्तीपणी मागता. ससाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुका अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सम्यांनी सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या फरीकपणा बसून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची कागूद कर. तिसरो ह्या वेळार आमी विशेष तरान मागया मगाच्या भावनांनी भयणीनो आज आमचे मदें सभार पिडेस्त भाव भयणी आमच्या मुखार मदें आयल्यात कोण सर हांगासर भलायकी पासून मागणें करूंक आयला दयेकान उबे रावा तुमचे पासून आमी कण समर्पण दिता. ह्या वेळार हांगासर आसलेले आमचे सर पिडेस्त भाव भयणींक बरी भलायकी मेळचे पासून आमी मागया म्हणजे कुडीची भलायकी मोतीची भलायकी आनी खंयची परा भलायकीची गरज आसा हर एक तुमची पिडा ह्या वेळार जेजू मुखार समर्पण दिया. थोडोसो वेळ दोळे तांकां ह्या वेळार मौनपणी तुमचे दोनी हात काळजाचेर दवरा आनी सांगा खंयची परा पिडा तुमच्या कुडींत आसा हर एक पिडा जेजू कडेन समर्पण दिया. दैवी काकुळतीचें भक्तीपण आमी आतां आचरण करनासतना जेजू आमचे मदें
हजार आसलो उंड्यार पर हजार आसलो आमकां हर एकलें की भलायकी दिवंदी ह्या मागण्या वेळार आमच्या कुडीची मोतीची आनी इमोशनल वुंड्स हर एक गाय गूण करून दी म्हूण ह्या वेळार आमी भक्तीपणी मागया सांगता म्हणया सस्तच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या मोगाच्या पुताची आमच्या सगळ्यांनी सरोंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या परिकपणा बसोस जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी फात आमचेर आनी सगळ्या पिडेस्तांचेर काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी फात आमची आनी सगळ्या पिडेस्तांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी फात आमची आनी सगळ्या पिडेस्तांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी फात आमची आनी सगळ्या पिडेस्तांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी फात आमची आनी सगळ्या पिडेस्तांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी फात आमची आनी सगळ्या पिडेस्तांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी फात आमची आनी सगळ्या पिडेस्तांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी फात आमची आनी सगळ्या पिडेस्तांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी फात आमची आनी सगळ्या पिडेस्तांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी फात आमची आनी सगळ्या पिडेस्तांची काकूळट कर ह्या वेळार आमी विशेष तरान मागया कोण परत तुमच्या भुरग्यां पासून विशेष मागणें करनासात जावंक परत तांकां बरें फुडार मेळून दी म्हूण परगांवांत तुमची भुरगीं आसा तांच्या पासून मागणें करनासात कोणी म्हणी तुमच्या भुरग्यां सांगात हांगासर आयल्यात जाल्यार त्या भुरग्यांक विशेष मागणेची गरज आसा म्हूण तुमकां मोगता जाल्यार त्या भुरग्यांक सांगात मुखार या कोण परत आवय बापाय आपल्या भुरग्यां पासून विशेष मागणें करनासात तांच्या फुडारा पासून मागणें करनासात मस्त खंतीन तुमी आसात तुमी मुखार या ह्या वेळार त्या भुरग्यांक जेजू मुखार येवन ताच्या मुखार दिंबी घाल वा उबे रावन ताका जेजूक समर्पण दिया आनी सांगा जेजू आज दैवीक काकूळटीचो तेर्स आमी म्हणटा आसतना भक्तीपण आदारता आसतना म्हज्या कुटुंबांचेर म्हज्या विशेष म्हज्या भुरग्यांचेर विशेष बेसांव देवन येवन दी आनी ह्या वेळार मुखार आयिल्ल्या वेळार एक मिनीट मौनपणी रावा जेजूक तूं पळया आनी तुमी कितें मागणें करनासात डायरेक्ट जेजूक सांगा जेजू कडेन उलया आनी सांगा जेजू म्हाका हें गरज आसा भुरग्यांक आपण हाडली भुरग्यांक मुखार आपण हाडया ती दिमी घालून दी आनी जेजूक पळोवचे बरी तांकां शिकया आनी सांगा जेजूक पळय पुता सांगाता मेळना आमी मागणें करया सगळें तुमचें कितें बरा मागणी आसात भुरग्यां पासून आज तुमी कितें मागणें करनासात कितें बरा तेसावान दवरला कितें बरा आंगवणें दवरलात हर एक तुमी ह्या वेळार समर्पण दिया मौनपणी रावा जेजूक तूं पळया आनी जेजूक पळोवन सांगा जेजू हांव म्हज्या भुरग्यां पासून मागणें करूंक आयलां म्हज्या भुरग्यां अशें कश्टार आसात म्हज्या भुरग्याची भलायकी बरी ना जेजू मस्तू भलायकी बिगाडला ताका मस्तू मागण्याची गरज आसा हांव मस्तू कडेन मागण्यांक गेलीं मस्तू पटी ताका बरी भलायकी मेळून मागणें केलें आजून पर्यंत कांय जावना जाल्यार एक उडो आसतवर देवाक साध्य म्हणलें खंयचें ना एवरीथींग इज पॉसिबल ताच्या हजारपणां तुमी आसात मोगाच्या भावनांनी बिणिनो निराश जायनाकात ताकाच पळया आनी आतां दैवीक काकूळट आमी हर एकल्यांचेर मागणें करता आसतना तुमच्या देगेन भुरगीं आसा जाल्यार मुखार भुरगीं दिंबी घाल्या जाल्यार तांच्या माथ्यार एक हात दवरा आनी एक हात वयर उबारा आनी दैवीक काकूळटेचें बेसांव तुमचे मरिफात तुमच्या भुरग्यांचेर देवून येवन दी आज तुमची भुरगीं हांगासर ना जाल्यार परगांवांत हेर गांवांत आसात तांकां मस्त कश्ट आसा विशेष रितीन आमची भुरगीं कुटुंबाची भुरगीं आज मस्त कडेन काम करनासात झूज चलना आसा तांकां मस्त भिरांत म्हणली जावन आसा मस्त जाणां फोन कर म्हणटात फादर आमच्या पासून मागणें करा मस्त कश्ट जावन आसा आमकां जियोंक घरा येवंक जावना मस्त कश्ट जावन आसा फादर घरा येयल्यार रीण फारीक जायना कशें म्हणी करून आमकां रावज येता म्हणलें कंत करनासात त्या सर तुमच्या भुरग्यांक समर्पण दिया तांकां हर एकलें कृपा मेळचे बरी आशिर्वाद मेळचे बरी हर एकलें समाधानान जियोवचे बरी ह्या भुरग्यांचो फुडार बरें जावन दी म्हूण आमी ह्या वेळार मागया तुमची भुरगीं हांगासर आसल्यार एक हात भुरग्यांच्या माथ्यार दवरा एक हात वयर उबारा आनी तुमचे हांगासर भुरगीं ना जाल्यार मोगाच्या भावनांनी बिणिनो तांच्या पासून हात उबारून ह्या वेळार आमी मागया सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या फरीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरी पात आमच्या आनी सगळ्या भुरग्यांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरी पात आमच्या आनी आमच्या भुरग्यांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरी पात आमची आनी आमच्या भुरग्यांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरी पात आमची आनी आमच्या भुरग्यांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरी पात आमची आनी आमच्या भुरग्यांची
आमची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा रिफात आमची आणि आमच्या भुरग्यांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा रिफात आमची आणि आमच्या भुरग्यांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा रिफात आमची आणि आमच्या भुरग्यांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा रिफात आमची आणि आमच्या भुरग्यांची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा रिफात आमची आणि आमच्या भुरग्यांची काकूळट कर जेजू आमकां हर एकलें की विशेष कृपा दिता आज आमी दैवी काकूळट आमच्या भुरग्यांचेर आमी मागलें आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एका भुरग्यांक बरो फुडार मेळून दी म्हणून आमी मागणें केलें त्या भुरग्यांच्या माथ्यार दोनी आमचे हात दवरया जेजू कडेन मागया सांगाता म्हणया जेजू सांगाता म्हणा हांव बाबा मात्र सांगाता म्हणा जेजू जेजू ह्या म्हज्या भुरग्याचेर म्हज्या भुरग्यांचे तुजे आशिर्वाद जे आशिर्वाद देवून येवन दी देवून येवन दी. ही भुरगीं भुरगीं वाट चुकून चलनासतना वार्स कोसळून तुज्या मोगान चलोवंक जामगान सलो कृपा दी कृपा दी तांकां भलायकी दी भलायकी दी सुटका दी सुटका दी समाधान दी समाधान दी जणवायन बरो जाणवायन बोर तुज्या तुझ्या मोगांत मोगान बर वाडोवंक वाडोवंक कृपा दी सोम्या कृपा तू दी हर एक दीस म्हणले बरी दीस म्हणल्या बरे ताणी तुज्या वाटेर चलोवंक जेवटेन सलो तुजेर तुजेर तुज्या उतरांचेर उतराचेर बरोसो बरोसो पातयेनी दवरूंक पातयेनी कृपा दी दवरूंक. जेजू कृपा दी तुजे जेजू. आशिर्वाद आशिर्वाद ह्या म्हज्या भुरग्यांचेर ह्या भुरग्यांचेर ह्या वेळार ह्या वेळार ओत म्हणा ओत म्हणा मागता. अर्गांत तुका सुम्या अर्गांत तुका सुम्या. आराधांत तुका सुम्या आराधांत तुका सुम्या. मान तुका सुम्या मान तुका सुम्या. स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या. हालेलुया तुका सुम्या हालेलुया तुका सुम्या संगता जेजू. मेळमे स्तुती करया हालेलुया 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 सगळ्यांक राहिले सर भुरग्यांचे तुझे आशीर्वाद देवे परगावान हेर गावान असल्या सर तुझ्या भुरग्यांचे तुझी काकोळ देवून येऊ दे ताका हर एक लेके राख म्हणा मागता तुझे कृपेचे बेसाम हर एक लेके देवे हालेलुया 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 सकाळ समी नमस्कार कर आमच्या जाग्याक आमी पाटिया जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता पकण आमी नियळटा आसतना मगाच्या भावन आनी भयणीनो मुसण आमचे भाव भयणी हांगासर आज काम नासतना आयल्यात बरें काम म्हाका ना बरें काम जायचें म्हण मागणें करूंक आयल्यात तुमी तशें आयल्यात जाल्यार तुमच्या जाग्यार तुमी दिंबी गेले जाल्यार मुखार येवन मागणें करीचें म्हणचें म्हटल्यार मुखार येवन तुमी दिंबी घाल मागणें करा तुमकां बरें काम जाय आतां असलें काम तुमकां सॅटिस्फॅक्शन ना बरें काम जाय तुमच्या भुरग्यांक तुमी काम सुद्दां नासात तुमकां तुमच्या भुरग्यांक बरी सैरीक तुमी मेळून दी म्हूण तुमी मागणें करूंक आज हांगासर आयल्यात तुमी मुखार या ह्या वेळार मागणें करा तुमच्या काजारी जिवितांत भुरग्यांचें देणें ना भुरग्यांचें देणें मेळत जें म्हूण तुमी आज मागणें करूंक आयल्यात तुमी आसलें काम तुमकां सॅटिस्फॅक्शन ना तुमच्या कुटुंबांत समाधान जाय तुमच्या कुटुंबांचेर विशेष आशिर्वाद जाय म्हूण मागणें करूंक आयल्यात तुमी मुखार या आनी आज कोण तरी ह्या वर्सा तुमच्या कुटुंबांत घराण्यांत कितें म्हण एक बरें कार्य आराम करूंक वतात तुमी बरो जागो घेवचो जावंक पुरो घर बांदचें जावंक पुरो वाहन घेवचें जावंक पुरो भुरग्यांक परगांवांक शिकपाक धाडचें जावंक पुरो ही सर तेसा वाचल्यार मुखार या ह्या वेळार तुमच्या बसून आमी विशेष मागणें हें दैवीक काकूळटीचो तेर्स आमी म्हणटा आसतना मागणें करता खाजरी जिवितांत भुरग्यांचें देणें जाय म्हणून मागणें करतालीं बरें काम आमकां जाय म्हज्या भुरग्याक बरें काम ना बरें काम ताका मेळूं दी आनी म्हज्या भुरग्याक काजाराक सैरीक मेळटात ना बरी सैरीक मेळूं दी आनी हांव मुखार आनीक पडी येता आसतना म्हज्या भुरग्या सांगता हांवें येचें आनी ताका बरी सैरीक मेळचें आनी ताका एक बरें काजारी जिवीत जिवंक कृपा मेळचें म्हज्या काजारी जिवितांत वा म्हज्या भुरग्यांच्या काजारी जिवितांत भुरग्यांचें देणें ना तांकां एक देणें मेळूं दी आनी आनीक पडी रिती रेखयता आसतना हांव त्या भुरग्याक सांगता ताका मेळिल्लें देणें घेवन हांवें येचें देवाची काकूळट आमी ह्या वेळार मागया आनी ह्या वर्सा तुमी कितें म्हण एक बरें कार्य करूंक वेतात बरें काम तुमी आराम करूंक वेतात तेंय काम तुमी समर्पण दिया आनी तुमच्या घरांत मस्त कश्ट आसात कितलें फारीक करूंक प्रयत्न केल्यार रीण फारीक जायना रीण सडटा सोडल्यार फारीक करूंक जायना वाडत बरोवन इतल्या जिवान इतले दीस म्हणसर आयले मुगाचे जेजू म्हाका वाडीतून सुटका दी म्हाका हर एक रिणांतून त्या बार म्हजें उणें कर म्हूण मागून आसात आज जेजू लागीं येवन सांगता मेळ्ळा आमी मागया
सस्तांचे बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या फरीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता मरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता मरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता मरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ही सर आमची ते सवा समर्पण दिव्या ह्या वेळार आमी विशेष तरान मागया आनी खंयची म्हणी ते सवा तुमचेर आसात कितें म्हणी पिडा गुणदायांतली पिडा आसा भलायकी मेळाचे म्हणचे मागणें करीचे आनी कितें बरी नवी योजना तुमची आसत हर एक जेजू मुखार समर्पण दिवया मगाच्या भावनांनी भयणीनो हो वेळ जावन आसा आमच्या आमकांच जेजू समर्पण दिवचो आज आमी घरा वयता आसतना जेजू कोणाय की रित्ते हातान धाडूंक आशेना हर एकलें की आशिर्वादान बरोवंक आशेता त्या देखून सर आमचे तेसावां सर आमचे गरजो सर आमचें उणेंपण सर आमचें दूख जेजू मुखार आमी समर्पण दिवन ह्या वेळार दोनी हात आमचे वयर उबारया सोमेक आमी सांगात मेळ सुती गावया हालेलुया 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 सोमी हांगासर आयिल्ल्या हर एक तुज्या भुरग्यांचेर तुजे आशिर्वाद तूं वच जेजू खंयचेंय उणेंपण नासतना तांच्या कुटुंबांचेर उदंड मापान आशिर्वाद घाल तांणी फाटीं वेता आसतना मागले तांकां मेळ्ळें म्हणलें ददोशीतान जावन वेचे बरी तुजी कृपा दी म्हणून मागता तुजे आशिर्वाद वत तुजे बेसावा तूं वत म्हणून मागता हालेलुया 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 सोमी आमचे मजें हजार आसा आमकां हर एकलें की तो बेसांव दिवंक आशेता सोमेकत आमी पळया पण आमकां मोगाच्या भावनांनी बेणीनो मुखार येवन जेजूचें बेसांव स्विकार करी जे मनशें बगता जाल्यार तुमकां मुखार येवेत थंयच दिमी घाली जे मनशें बगला थंयच दिमी घालयात पण आमकां साक्रामेंता लागीं येयचे मनशें बगता तें कर मुखार या थंयच दिमी घाली जे म्हणा थंयच दिमी घाला जेजूकत तूं पळया सगळे तुजे काळजाचे अत्रेक उणेपणाचें जिवीत अस्कत काय तुमची कितें परत जेजूक समर्पण दी जे म्हण ह्या वेळार तुका बगता मोगाच्या बाबांनी बेणी हर एक समर्पण दी एक उडास्तवर देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड हे देव वडा साक्रामेंता देव तूं जाल्यार आमकां हर एकल्यांक सोदून तूं आयलाय आनी आमकां मेळच्या पासून उंड्या रुपार ह्या वेदीर तूं हजर आसाय सोम्या तुका जावं सर आराधन येद्या वडा साक्रामेंता Idia voda sakramenta sesanaman karuya purvila kya upabotla novyoriti agarya salonicha askatvisya babatachi bodhinya zashi bapa tashi futa ulasani stutiza bodhi maima sasta sasta ikastalya sita Tukadogaicha spirita samasami navata
देवाची सक्रमेंता खाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सरवणेचो फळ सदांच आमचें आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्यार आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय सस्नाच्या सस्ना. स्वीकार करा हे बेसांव तुमचे घराण्यांचेर हर एक तुमच्या योजनांचेर तुम्ही कितें पर आतां मागणें करनासात दिमी घालून उबे रावन बसून मागणें करनासात. हर एक तुमचें मागणें जेजू आयकुनचें विशेष आशिर्वाद स्वीकार करा. कीर्तन एक पुढे म्हणया सांगात आमी म्हणया. अर्गा तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सांगाता. अर्गा तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. प्रवेश गीत गावंक आमी उबे रावया. तुमच्या गिता बुकांत पान संको 26. प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सगळा पृथ्वीच्या रसारा. काकुळ तुझी दाखय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा. मांडून घेता आमी सगळे सृष्टी संगी तो म्हण सर्वेस्पदनी. वळणूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वती कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सगळा पृथ्वीच्या रसारा. काकुळ तुझी दाखय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा. प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सगळा पृथ्वीच्या रसारा. काकुळ तुझी दाखय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयची वंजलाची उतरां आमी आयकत नियाळत आसतना आमी आमचें मनशा सायब कितलें उणेपणाचें म्हण आमकां नियाळूंक एक आपण दिता. आनी जेजू कितलें आमकां समजून घेता आनी हर एक पटी आमच्या मनशा सायबा दवरवी आमी चुकून पडले वेळार देव आमकां सोदून येता. आनी आमी नियाळना साव देव काकुळदार आनी आमकां हर एकलें की सोदून येता. देव
आमचो इतलो मोग करता की आमी खंय आसा त्याच परिस्थितीर आमकां सोदून येता आनी आमकां फाटीं आपण हाडटा. आज आमी पळयता शिसांनी जेजू पुनर्जीवन जाला आमकां मेळ्ळो म्हाका दिश्टीक पडला म्हूण सांगिल्ल्या वेळारी तांणी फात्यनातल्या वेळार जेजू शीस सांगता आसतना तांकां सोदून वेता. मगाच्यान तांणी पात्याना जावचें एक कारण आसा. कित्याक म्हळ्यार तांणी येदोळ पर्यंत आसलें बरें आयकून वतलें पळोवन वतलें तांकां तें एक्सपिरियन्स जातलें. अनेक जावन आसा तें बियान बरयलें बैलें बें तांकां बरयलें आनी त्या वेळार जेजू तांकां दर्शन दिवचें तांचें मोदें रावचें तांच्या मोदें खात्यान रावचें जावन आसा दैरान भरचीं उतरां. त्या देखून आमी चुकून पडल्या वेळारी आमी भियेल्ल्या वेळारी जेजू आमच्या सांगाता आसता. मनच्या सैबदोरूय आमी पाताक आदारल्या वेळार काकुळदार सोमी आमच्या पासून राखून रावता म्हणलें सत आमकां कळीत जाता. मागीर तांकां हर एकलें की दैरान भरता जेजू दैरान भरता आपणाची वळख करून दिता. हांव सुद्दां तो पळया म्हूण सांगता दैरान भरता. दैरान भरचें म्हळ्यार म्हाका न्हू आमी हर एका मिसाच्या बलिदानांत जेजूक आमी मेळोवंक येता. रेतेरे वेळार सोमेचीं उतरां आमी आयकता नियाळटा ती आमकां उतरां आमकां दैरान भरतात. आनी बरयलीं आमी दैरान बरयलीं आमी कितें करीचें जेजू त्या सुवार्थ्यांत आमी आयकता लास्टचें उतरां आसात वसा आनी हेरांकी बरी खबर दिया. हें तुमी कितें आयकलां कितें एक्सपिरियन्स केला कितें अनुभव केला कितें बरेंपण तुमी जोडलां हेरांकी दिया. मगच्यान मस्तपटी आमी भियोवन थंयत रावचें न्हय पातकान पडून आमी थंयत रावचें न्हय फाटीं येचें. फाटीं आयिल्ल्या वेळार देवान आमच्या जिवितांत कितें बरें केलां तें आमी हेरांक सांगचें आसा. मस्तपटी आमी चुकून पडल्या बरी खबर आमी हेरांक दिवंक आमी चुकून पडल्या जाल्यार सुवार्थ परगट करूंक आमी चुकून पडल्या जाल्यार देवातोन आमच्या भाव भयणीतोन आतां भक्सने मागया देवाची काकूळट आमी मागया. हांव पातकी सर पदवीदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून कोणाक वायट करून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून म्हगे संकार सगळ्या देवदानी मुक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सस्तांच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट
सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्त एकलोच तू पोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुझी कृपा मनशाचेर सुभमपणान वतून तुझ्या भावार तसो जमो तूं वाडयतय. पवित्र स्नानान नवो जल्म दिवन तुझीं भुरगीं जावन तुवें आमकां वेंचून काडलाय. तर आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी अमर जिवितांत ससनाक आमकां सुखेंत कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्वेच्या एकपणांत जियेत आनी रजवट चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव शिकप नातले सामान मनीस तरी इतले धैर्यान उलयता ते पळोवन निती सभेचे सांदे विचमीत जाले. पूण ते जेजूचे सांगाते म्हूण ताका स्पश्ट जाले. गूण जालो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंव सांगाता उबो आसलो आसता ताचे विरोध उलोवंक ताका कांय वाट मेळ्ळें ना. देखून ताणें सभे सालांतले भायर वचून फर्मायलें आनी ते आपले इतलेक आलोचन करूंक पडलें. ते म्हणाले, ह्या मनशाक आमी कितें करचें? ताचे वरवीं एक वर्ते आचार्य जालें. तें जेरुसलेमांत समेस्त निवास्यांक कळीत जालां आनी आमचें तें न्हय म्हणून जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक चड विस्तारनाशें. जेजूचे नांवान हें फुडें खंयचेय मनशा लागीं ताणें उलयलें म्हणून आमी ताका बेश्टोवचें. देखून ताणें ताका परत्यान भितर आपयलें आनी खंयचेय संदर्भार जेजूचे नांवान ताणें उलयलें आनी शिकोवन दिनय म्हणून ताका कडक ताकीद दिली. पूण पेद्रून आनी जुआंव ताका जाप दिवन म्हणलें, देवा मुखार खंयचें समा देवाक आयकुचें प्रास तुमकां आयकुचें समावें हें तुमी समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें प्रगट करिनासतना रावूंक आमचे वरवीं जायना. तितलेर निती सभेच्या सांद्यांनी ताका बरें बेश्टायलें आनी वचूंक सोडलें. ताका शिक्षा लायते म्हणल्यार लोकां नमती खंयचीय वाट ताका मेळ्ळें ना. कित्याक घडिल्ले सांगती पासत सगळो लोक देवाक होगळाप दितालो. देवाचें उतरें. देवाची उपकार. तुका सवेस पोरा कित्याक तूं म्हाका आयकालोय. तुका सवेस पोरा कित्याक तूं म्हाका आयकालोय. सर्वस्पराक दिन वसुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. सर्वेस्पोर मुझें बोल ताणेंच म्हाका सुडका दिल्या. देखून ताचें किर्तन हांव गाता. ऐका भक्ताच्या तंबाणी जाता ते संतोषाचे आणि सहिताचे उल्हास उद्गार. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रां केल्या. तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकालो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान
जैत वेळा ताच्या उजव्या हातान महत् कार्यां सरयल्या हांव मरचो ना हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो सर्वेस्परान म्हाका कठिणायन चलयले तरी ताणें म्हाका मरोंक सोडलें ना तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलो तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलो. सकाळ आमी उबी रावया आनी सस उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Diso aiso सर्वेस्परान केलो संतोष उल्हास आमी भोग्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. आयतारा सकाळीं भोव फांत्यार जिवंत उठलेलो जेजू पयले मोरी मागदलेनाक दिश्टीक पडलो. तिच्या तावन 7 जेवसार ताणें धांवडयले. तिणें वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली. तो वळ ते कद्दीन रुदान करनासले. तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टीक पडला म्हूण तिणें सांगलेलें तांणी सतमानलें ना. उपरांत तांच्या भितरल्या दोगांक ते नाडक सांगाता चलोवन वताना परकी रुपार तो दिश्टीक पडलो. ताणें वचून हेरांक खबर दिली पूण तांचें कोणेंय सतमानलें ना. शेवटी ते 11 जाण शिश्य जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टीक पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाच्या दारुणाय पसत तांकां तो दुर्सलो. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत तांकां पळयल्ल्यांक ते पातयले नात. उपरांत तांच्या लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर रसनाक सुवार्ता प्रगट करा. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्त. पावण संको 116 116. भेटैतावी काणी बापा उण्या वैनाची भक्तीन समर्पितावी काणी मोगाची काणिका संगी भेटैतावची ही आमची स्वीकार करून पावंत भेटोनी आमची स्वीकार कर पावंत काणिकी आमची मोगा स्वरूप कसाव तुका भेटोवची सगळींच्या देणारी भजिली आमची कृपा दी जिवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा स्वरूप कसाव तुका भेटोवची सगळींच्या देणारी भजिली आमची कृपा दी जिवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देवा बापाक
मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, हे पास्क परबेच्या संभ्रमा वरवीं आमची काळजां सदां संतोशान आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें हे पास्काचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या आसक्त सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वसूं आनी हे भाशेन सस्नाच्या संतोशाक आमी फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आनी सर्व काळी आनी आमी तुका दिन वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तीम दिसा तुज्या महिमेची कीर्त आनी वाकणी वर्त्या दाबाजेन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. तो सुतो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा. तो आपूण मरून ताणें आपल्या मरणाचो आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सळ दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गारी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्या. तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतालें. हें म्हज्या उगडासा करात. वावडतसो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवन बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाच्या माये संगते आनी ती सोपोती भगवन जुजे भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नांच्या सस्ना. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेल्या तें प्रार्थना दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताल्ल्यांक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानात रेखतलें आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतय आनी राजवट चलयताय सस्नांच्या सस्नांक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराची पाप करतले आमची काबूल कर. देवाची शेळी संसाराची पाप करतले आमची काबूल कर. देवाची शेळी संसाराची पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. पूण तुज्या अवतरणांत म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಉಳಿದವರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೌ ದ ಹೋಲಿ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. It is a sacrament for us. Therefore, it is only for those who are baptized in the Catholic Church. The others, please be seated and pray for your intentions. 183.
तुझे थंय दैवीक कृपेन भर तूं म्हाका मास्तुची कितें सोदी रगती बोवा मोली अजमीकटाय सदां दिवचे अद्रेक सोम्या हांव संचाक तुका सारकण सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अद्रेक सोम्या हांव संचाक तुका सारकण सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका सोम्या तूं दादाची वाट आनी हांव तिचो पांडो चिरकोन रावोंक शिकय म्हाका सो तुजी तांची येता ताची थंय तुजी येता सोबां फळ सदां दिवं सकता अद्रेक सोम्या हांव संचाक तुका सारकण सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अद्रेक सोम्या हांव संचाक तुका सारकण सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका सोम्याचेर आपयताय म्हजे संगी तूं बसताय सर्गीचेर आसनोचे सदां बागमोचे केदें व्हरतें तुजे संगी सांचे जिणे म्हाका दिवळगटा अद्रेक सोम्या हांव संचाक तुका सारकण सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अद्रेक सोम्या हांव संचाक तुका सारकण सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल ह्या पास्का परबेच्या संभ्रमांत तुज्या सस्नीक मोगाचे गुटा वरवीं तुवें आमकां बळेपणान नव्या जिवान भरलाय तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस आमकां पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर महिमेवंत कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन
वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. एक कडेन बरो बस. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. व्हडा संख्यान ह्या पुणशताक आयच्या दिसा तुमी आयल्यात आनी हो एक अर्दो दीस तुमी जेजूक दिला. सुरवेर हांवें सांगलें आमचो देव कोणाचोय रीणकारी जायना. आमी ताका दिल्ल्याच्या की 100 वांट्यांनी तो आमकां पाटीन दिता. तुमी वो वेळ ताका दिला. ताच्या पांयां तळा बसून ताचें उतर तुमी आयकलां, आराधन केलां, मिसाचें बलिदान भेटयलां. आतां नोवेन आनी तेलावणी आसतली. पयस पयस जावन तुमी आयल्यात. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार संतोशान तुमी पाटी वेतल्यात. तुमकां देव बरें करूं. हर एक सोनवारा दीस हांगासर रेतीर आसा. 9 तावन 12:30 पावणे 1 वर म्हणसर आनी आयिल्ल्या समेस्तांक जेवणाची वेवस्थाय आसा. देखून दुसरे पाद्र हांगासर येवन ही रेतीर चलोवन व्हरतात. येवनचो सोनवारा रेतीर चलोवन व्हरूंक मानादीक बाप लियो प्रवीण डिसोजा, सहाय्यक विगार दुखी सायबिणीची पिरगज उडपी. तुमकां समेस्तांक स्वागत. मोगाच्यानो आनी एक संगत कितें म्हळ्यार हांगासर मुखार मार्गाक 10 मार्ग घालतात. देखून ते मार्गाचे हायट तितके मस्तू वयर जाता. देखून तुमची व्हेकलां हाडूंक तितकेशें म्हाका दिसता कश्ट जातले. एक 2 हप्ते कित्याक म्हळ्यार 10 मार्ग घालून ताका क्युरींग करूंक आसा, उदक घालूंक आसा 1-2 हप्ते. पूण तुमी कांय गडबडचें नाका. मुखार थंयसर उक्तो जागो आसा तिसऱ्या सायडीक आनी थंयसर तुमच्या व्हेकलां तुमी पार्क करचें आनी थंय जावन 1-2 हप्ते मात्र चलोवन येवचें. मोगाच्यान तुमकां देव बरें करूं. सांगात आसा हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पाद्राबाग मानादीक बाप पियूश डिसोजा. हांवें तुमकां सकाळीं सांगलें शिवमोगा जावन ते आयल्यात आनी आयच्या दिसा रेतीर चलोवन व्हेलां आनी आराधनाच्या वेळार आमच्या खातीर मागलां. तांकां हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाव जॉन डिसोजा. फेरार तावन ते येतात. हर एका सोनवारा दीस आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकां देव बरें करूं. हांगासर डिवायन वर्डाचे आसा. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो एक कुकींग ग्रूप आसा आमच्या ते पिरगजीचो आनी रेतीरेक आयिल्ल्या समेस्तांक रुचीक जेवण रांदता. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांव नांवां वाचता आसतना आयच्या रेतीरेकचे दानीचीं नांवां हांव वाचता आसतना तुमी दयेकर मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्राबातावन तुमची मनाची वाट तुमी घेवची. आयच्या जेवणाचे स्पॉन्सर रॉबर्ट विलियम्स आनी मोंती रेजिना डिसोजा आनी कुटुंब उडपी. प्रिया मेल्विन डी आल्मेडा सस्तान. अगस्टीन प्रवीण आनी कुटुंब कोरंगरापाडी. अनिता सल्डाना आनी कुटुंब उद्यावर. जॉन पाउलिन डिसोजा मुदरंगडी. पांगला केटरर्स शंकरपुरा. प्रिया आनी अमित बेंगलोर. तशेंच लक्ष्मी कलमाडी. इकडे बरा मेदी घालया. वेल्लांकनी मायेच्या नव्यान आमी करया. वेल्लांक माये तुझ्या भुरग्या पासून विनंती वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनंती वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनंती
भोव नितळी अहंकारी भोव भगवंत त्रिनादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावन ससन जावन तुका विसरून काढली देव पुताक तो गर्भी समोरच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वरत्या आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनीक सण वाडूंक हांव भोव सडत रेखता हे दुखेचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्या बसवणेचेर भरवोसन आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदाराक बंदून भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतां ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पसत विनंती कर देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळचे कर म्हूण हांव तुजे लागीं परतून मागता त्या सवाय ह्या परी आसात कुटुंबाच्या सान्यांक बरी भलायकी बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक आस्तीचे वांटे बऱ्या रितीन जावंक भुरग्यांचें वायट उलोवणें सोडूंक बरी सैरीक बरो फुडार फावो जावंक काम परमनंट जावंक घराचें काम वेळार पोंताक पावोवंक पांयाची दूख गूण जावंक 5 वर्सांच्या भुरग्यांचे ब्लड कॅन्सर गूण जावंक विजा मेळोवंक कुटुंबांतलें कार्य बऱ्यान जावंक हाती धरिल्लें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक आमाल पियोवणें सोडूंक पुताचेर आशिल्ली कोर्ट केस वगिंत पाटी काडूंक जाग्याची कुटुंबाची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक गल्फांतले झूज वग्गी रावून शांती मेळोवंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक हात गूण जावंक युट्रसांतले सिस्ट गूण जावंक काजारी जोड्यान एकामेका बुगसून मोगान जियोंक कामांत प्रमोशन मेळोवंक मानसीक पिडा गूण जावंक उलोवणें सुदार जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक घरांत शांती समाधान फावोंक जावंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक रीण फारीक जावंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक कान आयकूंक क्रॉनीक किडनी डायलिसीस गूण जावंक आंगड विकून वचोंक कुवेट हॉटेल बिझनेस बऱ्यान सरोंक कोर्ट केसीन जीक मेळोवंक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्या मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंत म्हाका आशी वती पातयेनी उसारूंक हांव खुशी वता तुजो दैवीक पूत तुज्या खुशी आसतना ताणें तुज्या कतवीन काळजान पेटयल्या सैमावत्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुजे लागीं परतून मागता हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयता नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या खुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या खुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या खुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ये देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम गब्रिएल बडव्यान पयले पोटी वरत्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणला प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या कुरवान सबार पजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी उरता आनी संवसाराची अंतपर्यंत ती परजाळाक वाडून दीत म्हूण आत्रेकता येदुकेशाचे बुजवणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वरत्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागता तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें म्हजे लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता तुज्या मनाक येदोन पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागता आयक म्हूण म्हजी कलती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन
सोम्याच्या नावी आमचो आदर. ताणे रचला सर्गाणी संसार सोम्या दयेन ऐक म्हजे मागणे. आणि म्हजी भोग तुझे सशीन पावोंक दे. सोमी तुमच्या सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कश्टोवच्या तुझ्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्याक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या भुजोंडदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळे लगे आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या. आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ती तुका अर्गां दिवन दी. जो जी येताय आनी रास करताय सष्टनाच्या सष्टनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसूं तुमकां राखूंक. तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक. तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक. तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक. तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बाप आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सष्टनाच्या सष्टनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्या न्हू आतां ते लावणी आसा. उपरांत मिस्टर लमारीस मंडपाक वचें आनी जेवणून तूं घरा वचें. देव बरें करूं. गरीब देवा माट्यांत निक्षेप सल्ल्याराया कुर्सार मेल्या आमारासा उंड्यान गोपी जिवंत दैविका कुलती आमी वंदन करया दैविका कुलती नमान करया दैविका कुलती आमी अर्गां दिव्या दैविका कुलती स्तुती करया जेजू तूं सोडवून धर
काकुळतीचे रूपणे देवान दळाले वरते देणे जेसू तू सोडवूनदार काकुळतीचे रूपणे देवान दळाले वरते देणे जेसू तू सोडवूनदार काकुळतीचे रूपणे तुझे धावण वळटा मोग मोगसाने जेसू तू सोडवूनदार काकुळतीचे रूपणे तुझे धावण वळटा